सुरवातेक मागणें करया. आर्गा तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, या दिसा खातीर, या वेळा खातीर. आणि ही जी कोण आमची भाव भयणां हिंगासर एकटवल्या तेंच्या खातीर, जोण एकल्याच्या काळजान जे ओत्रेक आसा बापा, तूं तेंच्या काळजाचे ओत्रेक जाणाय. तूं तेंकां वळखताय ती तेंच्या आवयच्या कुशव्यान येवच्या आदी. आनी तुजें उतर म्हणटा दोनया की तूं तांकां केदी सांडचो न्हय ना म्हणून सोडचो न्हय. आमी तुका आर्गां दिता बापा तुजे बासावणे खातीर. तुजे बासावणी जावन आसा सत, ह्या स्वता परस आनी कितेंच ना आमच्या जिवितान. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा. थँक्यू जीसस. जे कितें तूं म्हज्या तोंडांसून उलयतलोय ते तुजें उतर दोनया. आनी ही शिकोवन तूं भोव सोपी केलें म्हण हांव तुका आदी फुडेंच आर्गां दिता बापा. आनी जें उतर आमी आयकतलीं, तुजें उतर म्हणटा भावार्थ येता आमकां देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन. सो हें उतर आयकप आमी चड भोव गरजेचें. ह्या उतराक आमी पयलो वयलो जागो दिवपाक जाय आमच्या जिवितान. आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा सगळ्या बरेपणा खातीर. तुवें आमकां सगळ्या देण्यांनी ऑलरेडी भरल्याय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. तुजें उतर जावन आसा जिवे, तुजें उतर जावन आसा सत, तुजें उतर जावन आसा दोनी वद्दान पाजलोले तालवारी भाशेन. जंय खंय सैतानान आमकां गुलामपणान दवरल्या तेजो तूं नाश कोत्ताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता बापा. कित्याक जंय काळोख आहा थंय उजवाड येतोच. ह्या काळोखाक आनी त्या काळोखाक थी रावपाक जायना. आर्गां तुका बापा. आनी हें सगळें आमच्या जिबेर आसा बापा. कित्याक जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आसा. आमी जें कितें उतर उलयता तेजो परिणाम आमी भोगचो पडटलो अशें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. मुन्नेचें पुस्तक 18:21. तो जें कितें उतर आमी उलयता, आमी कितली चतूर आसपाक जाय कसलें उतर दोनया आमी उलयता. जायते फावटी चुकोन नेणार आसोन आमी हें उतर उलोवपाक आमी फाटी फुडें जाल्या. आमी चुकल्या बापा. पूण तुवें अधिकार आमकां दिलाय ह्या संवसारांत. तेका लागून जेन्ना तुका संवसारान येवचो पडलो तूं मनशाच्या रुपान येयलो. कित्याक हो अधिकार देवान मनशाक दिला. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा. जें उतर एक उतर म्हज्या तोंडांसून भायर सरता तें तुज्या पवित्र अमोलीक रोगतान तूं सील कोत्ताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता बापा. आमी तुका वाखाणटा, आमी तुका दिनवास दिता बापा ह्या गरब्या खातीर. जे तुज्या उतराक तेणी ते दार उक्तें केलां बापा. थँक्यू जीसस. तूं तेंच्या काळजाचे ओत्रेक जाणाय बापा. तूं तेंकां वळखताय बापा. आनी तुज्या उतरार फीर रावतात तीं. तुजें उतरूच सगळें दोनया. आमी तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता. आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सिस्टर. थँक्यू जीसस. हालेलुया. कोण हा सगळीं? कितली जाणां बरी हा, कितली जाणां आशिर्वादीक आहात? कितली जाणां आशिर्वादीक? आतां ही भयण म्हणटा आशिर्वादीक, तुमी म्हणटा बरी हा. आतां कितली जाणां आशिर्वादीक म्हणटा, कितली जाणां बरी हा म्हणटा? सांगात, उलया. ध्यान तुका तेंच्या जिवितांत ते बरें गेला. आशिर्वादीक. आमकां कोणें विचारल्यार आमी कितें म्हणटा? आमकां जेन्ना कोण मेवता, आतां आमी बाजारान बी वयता न्हू, आमकां कोणूय मेवता थंय न्हू, कितें म्हणटा? कशें आहा म्हणल्यार आमचो जबाब कसो आसता? आहा बरी म्हणटा, वो काल कितें जालेलें तें सांगता. सगळें कितें आमच्या कुडीन आमी कितें अणभवता तें सांगता. बरीत ना म्हणटा. पूण देवान आमकां बरे भलायकेन भरल्या. तेका लागून आमी आशिर्वादीक म्हणूंक जाय. आनी जितले आमी आशिर्वादीक म्हणटा न्हू तितलो आशिर्वाद देवान जो आमकां दिला तो आमी अणभवतली. प्रेज गॉड. तो आमी कितें उलोवपाक जाय? आमकां कितें जाय तें न्हू देवाच्या उतरा प्रमाणे. जायते आमच्या जिवितान आमकां दिसती पडटा. जायते आमच्या जिवितान परिस्थिती आहात, ते परिस्थिती उलयल्यार कितें जातलें?
त्यो परिस्थितीन आमच्या जिवितान वाडटल्यो आनी चडटल्यो. पूण जेन्ना ती परिस्थिती येता, पूण आतां हांव थीर लावता देवाच्या उतराक. या देवाचें उतर कितें सांगता तेंच हांव उलयतां. जरी म्हाजे कुडीन आतां एक दूख आहा आनी कोण म्हाका मेवलो आनी तुका आतां देवाच्या उतराची वळख आसा, तुका कोणें विचारलें तूं कशी आहा, तूं कितें म्हणटली? हा, व्हेरी गुड. जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या. देवाची बासावणी म्हणटा की जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्यान. आतां बरी तर जाल्या, आमी देवा कडेन आतां मागोंक जाय म्हाका बरी कर म्हणून, ओ स्वत मानपाक जाय हांव बरी जाली म्हणून, स्वत मानूंक जाय. प्रेज गॉड. पूण आमकां ह्या उतराची वळख ना. होजाया 4:6 कितें म्हणटा? माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज. म्हाज्या उतराची जाणवाय ना म्हणून म्हजे पोरजेचे निसणटण जालां. आतां निसणटण जाला पासून जाल्यार हें उतर जेन्ना आमी मानून घेता त्या निसणटणाक आनी रावंक जाता आमच्या जिवितान? जरी तर आमकां पयलीं आमी नेणार आसली, ह्या उतराची वळख ना, पूण आतां तुमकां वळख आयज मेवतली, तुमकां आदी मेवल्याय आसतली, पूण आमी ती वळखेन आमी रावना. ती वळख जावन आसा सासणीक. दर घडये आमकां ही देवाची जी वळख आहा, उतराची जी वळख आहा ती आमकां गरजेची. जरी तर आमी ह्या उतरा कडसून पयस वयता जाल्यार आमच्या जिवितान देवाच्या उतरा प्रमाणे घडटले वो संवसारा प्रमाणे घडटले. पयस गेली जाल्यार उतरा कडसून संवसाराचे. तेका लागून देवाची बासावणी म्हणटा, देवाचे उतर म्हणटा मुन्नेच्या पुस्तकान, जिवीत, मरण आनी जिवीत खंय आसा कोणाक खबर आहा? आमचे जिबेर. आतां तुमी जाणा म्हणून, तुमी जाणा आमचे जिबेर आहा. सो मरण आनी जिवीत आमचे जिबेर आसा. आमी वाजून पळोवया. कोण वाजना न्हू कोंकणी? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. मातशें आयक आतां, कित्याक ही सजमणी न्हू आमकां भोव गरजेची. तूं कितें उलयताय ताचे वयल्यान तुका जिवीत व मरण फावो जाता. कितें म्हणटा? तूं कितें उलयताय ताच्या वयल्यान तुका, कोणाक म्हणटा? तुका म्हणटा वो शेजाऱ्याक म्हणटा? म्हाका. सो हांव जें उतर उलयता त्या उतराचेर धरलेलें आहा, हांव जिवीत उलयता वो मरण उलयता. प्रेज गॉड. तूं कितें उलयताय ताचे वयल्यान तुका जिवीत व मरण फावो जाता. म्हणटच तुज्या उतराचो, कितें म्हणटा? तुज्या उतराचो परिणाम तुका फावो जाता. कितें म्हणटा? तुज्या उतराचो परिणाम म्हटल्यार कितें? कितें सजमणी मेवता आमकां हितून तुज्या उतराचो परिणाम? ओके, प्रेज गॉड. सो आतां दोन भाशेची उतरां आहा. कसली ती? व्हेरी गुड. एक वायट म्हटल्यार ह्या संवसाराच्या प्रमाणे आनी बरें म्हटल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे. पूण चडशे आतां आमी एक घडीभर आमी आमकां विचारया आमी कसलें उतर उलयल्या काय? आमी जिवीत दिता तें उतर उलयल्या वो आमी मरणाचें उतर उलयल्या? कसलें उतर उलयता आमी? 24 वरां आहा आमकां न्हू, मरणाचें चड उलयता. आतां आमकां खबर आहा, आतां हें देवाचें उतर म्हणटा तूं कितें उलयताय तेजेर तुका जिवीत आनी मरण फावो जाता. आनी तुज्या उतराचो परिणाम तुवें भोगूंक जाय. सो कोण गुन्यांवकारी कितें वायट जाता तें आमच्या जिवितांत? हांवूच. पूण आमी कोणाक गुन्यांवकारी केला? देवाक. कित्याक केला? आमकां खबर नासली, आमकां सजमणी नासली. आमी जायते फावटी कितें वायट येयलें जाल्यार आमी विचार पासून केला न्हू देवाक, हें म्हज्या जिवितान कित्याक येयलें, हांवें कितें वायट केलां? केन्ना तुमी हो विचार केला देवाक? जायते फावटी. जायती परिस्थिती आहा आमच्या जिवितान, आमी देवाक कितें करता? गुन्यांवकारी करता. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे कोण गुन्यांवकारी? आमीच. कित्याक हिंगासर म्हणटा तूं कितें उलयताय, तूं कसलें उतर उलयताय, जिवीत वा मरण, ताज्या वयल्यान ताजो तुका परिणाम भोगचो पडटलो. जरी तर जिवीत आनी मरण आमचे जिबेरूच आहा जाल्यार आतां आमी कितें उलोवपाक जाय?
कितें उलोवंक जाय आमी? बरें म्हटल्यार आतां कितें? देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी उलोवंक जाय न्हू. आतां सुरवातेक दिसाले तुमी खंय आहा? भयणीन म्हटलें आशिर्वादीक. ती कित्याक म्हणटा काय आशिर्वादीक? ती कित्याक म्हणना आपले प्रॉब्लेम सगळे कित्याक उलयना? आपल्याक कितें भोगता जिवितान ते कित्याक उलयना? कित्याक तिणें मानून घेतला जेन्ना आमी उलयता तेजोच परिणाम म्हाका फावो जाता. जरी तर ती आशिर्वादीक म्हणटा, तें उतर जें ती म्हणटा आशिर्वादीक, तोच आशिर्वाद तिच्या जिवितान ती अणभवता. प्रेज गॉड. सोजमता जाल्यार विचार आता शिकोया न्हू बरोबर. ही सोजमणी भोव गरजेची. प्रेज गॉड. सो हिंगासर म्हणटा तूं कितें उलयताय. आतां तूं कितें उलयता आख्या दिसाक? कितें उलयतात काय आमी? उलया. म्हाका उलोवंक जाय एकामेका कडेन. तेन्ना आमी शिकता. तूं कितें उलयता आख्खो दिसभर? वय पूण सदां आमी बरेपणूच उलयता? काळोख उलयता? व्हेरी गुड. काळोख उलयता आमी. आमच्या जिवितान आमकां कितें दिश्टी पडटा तें आमी उलयता. आतां सुरवातेक देवान जेन्ना स्वर्ग आनी संवसार रचलो न्हू. कितें रचलें? स्वर्ग आनी संवसार. ओके, कॅन वी गो टू जेनेसीस? उत्पत्तीचें पुस्तक कितें म्हणटा ना, जेनेसीस 1:26. सॉरी 1:1. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. कळटलें तुमकां. आतां पयला ते भयणीन काळोख म्हटला न्हू. तेणे कित्याक काळोख म्हटला तो पळोवया. तो उतरा प्रमाणे आसा ओ कितें आमकां सोजमणी मेवतली. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. कितें म्हणटा? ओ रोंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली. कितें रचलें देवान ओरंबाक थान? सुरवातेक कितें रचलें? स्वर्ग आनी प्रितूम म्हळ्यार संवसार रचलो. स्वर्ग आनी प्रितूम. आतां प्रितुमेर कोण रावता? आमी सगळीं रावता न्हू. आमी रावना प्रितुमेर? आमी संवसारान आहा न्हू. प्रेज गॉड. ओरंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली, पूण प्रितुमेक आकार नासलो. सोमदीर काळोखांत बुडलोलो. सुरवातेक कितें रचलेलें? स्वर्ग आनी संवसार. पूण सगळें रचून हाडलेलें देवान कितें आसलें? काळोख आसलो आनी सगळे काळोख आसलो म्हणटा. प्रेज गॉड. प्रितुमेन आकार नासलो म्हणटा. आतां आमकां कितें दिश्टी पडटा तें पयलेंच आसलें ना. फुडें देवान रचलां तें. आतां कशे भाशेन देवान रचलें? कशे भाशेन रचलें देवान? उतरान. प्रेज गॉड. सो जे देवान रचला तोच अधिकार आतां आमकां दिला. आतां हांवें बसावणी घेतलेली मोन्नेचें पुस्तक 18:21. मरण आनी जिवीत खंय हा? जिबेर हा न्हू. सो आमी कितें उलयता तेजो परिणाम आमकां मेवता. प्रेज गॉड. सो हिंगा सुरवातेक जेन्ना देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो तेन्ना कितें आसलें? काळोख आसलो, आकार नासलो. आनी पवित्र आत्मो ही आसलो, उदकाचेर बोवाडे मारतालो. आतां पवित्र आत्मो जे कितें तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे उतर उलयता ते पवित्र आत्मो घडून हाडटा. जे कितें तूं संवसाराचें उतर उलयताय ते कोण घडून हाडटा? संवसाराचें उतर सैतान. प्रेज गॉड. सैतान घडून हाडटा. तेका लागून हे मरण आनी जिवीत आमचेच जिबेर हा. तेका लागून आमी इतलीच चतूर आसपाक जाय. आमी कितें उलयता दिसा दिसपटी? ती बावडी फकाणांनी आमी उलयता न्हू. आमी फकाणांनी संवसारा प्रमाणे उलयना. उलयता केन्नाय आमी हें उतर उलयता की म्हाका कितें जावं, म्हाका वाज येयला जिवाचो. हें उतर जावन आसा एक बी. आतां बी जेन्ना आमी किल्लत घालता आंब्याची जाल्यार तें वाडोन व्हडलें जावन आमकां कसलें फळ मेवता? पपायेचें न्हू. पपाया न्हू. कितें मेवता? आंब्याची बी घातली जाल्यार आंबोच मेवता. तेच भाशेन जरी तर आमी हें उतर देवाचें उतर उलयता जाल्यार आमच्या जिवितान देवाच्या प्रमाणे आमच्या जिवितान घडटलें. जरी तर आमी ह्या संवसाराचें उतर उलयता जाल्यार आमच्या जिवितान कितें घडटलें? संवसारा प्रमाणे. जे भाशेन हांवें म्हटलें आंबो घातल्यार आमकां
पपाय मेवतली. ती म्हणटा ना, तेच भाशेन जें कितें हांव उतर उलयता तेंच उतर म्हज्या जिवितान घडोन येता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ताका लागून जायते फावटी जेन्ना आमी बरी ना जाता ओ कितें जाता तेन्ना आमी कितें उलोवंक जाय? जिवीत उलोवंक जाय ओ मरण? जिवीत. आतां जिवीत उलयतली जाल्यार आमी कितें म्हणटली? तुका कुडीन तुका कितें भोगता, तुका कितें दूख आसा, पूण तूं कितें उलयतलें? हांव बरी जाली. जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली. हें देवाचें उतरां प्रमाणें. आतां तुका देवाचें उतर खबर ना जाल्यार तुका कितें भोगता तें आमी उलयता न्हू. आतां भोगता तें आमी उलयलें जाल्यार ताजो परिणाम कोणाक भोगूंक जाय? म्हाकाच भोगूंक जाय. कित्याक जें कितें आहा तें आमी उलयता आनी व्हडलें कोत्ता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सजमता तुमकां? प्रेज गॉड. सो आतां आमी हें घेतलें न्हू, ओरोंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली, पूण प्रितुमेक आकार नासलो. सोमदीर काळोखांत बुडलोलो आनी देवाची शक्ती. आतां ही देवाची शक्ती म्हणल्यार कोण? पवित्र आत्मो. देवाची शक्ती म्हणटा पवित्र आत्मो. देवाची शक्ती उदका वयर वसताली म्हळ्यार ती बोवाडे मारताली. तर संवसार रचलो. काळोखान संवसार कितें आसलो? काळोखान बुडलोलो. आनी पवित्र आत्मो ही आसलो उदकाचेर बोवाडे मारतालो. प्रेज गॉड. आतां फुडें वाचयो. देवान म्हटलें, देवान कितें म्हटलें? उजवाड जाव. कितें म्हटलें? पूण देवान कितें पयल्लें पयलें? ना, पयलें स्वर्ग आनी संवसार रचलेलो तेन्ना कितें पयल्लें? पूण तेणें काळोख कित्याक म्हणूंक ना? कित्याक म्हणूंक ना तेणें काळोख? आतां ही भयण म्हणटाली आमी काळोख उलयता. देवान काळोख पयलो. तेच भाशेन आमच्याय जिवितान आमी जायत्या वाठारान आमचे काळोख पयता वो काळोख अणभवता. आमी उजवाड उलयता वो काळोख उलयता? काळोख उलयता. पूण काळोख उलयल्यार आमी कोणाक कितें जातलें? आमच्या जिवितान कितें घडोन येतलें? काळोखूच घडोन येतलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सजमता? काळोख म्हळ्यार सदमले तुका कितें तें? काळोख म्हळ्यार सजमता? तें कितें तें तुमकां? सजमता? काळोख म्हळ्यार द्वेस. काळोख म्हटल्यार आमच्या जिवितान कितें परिस्थिती येयल्या पळय ती. कितें वायट आमी आयकोन आमी कितें कोत्ता तें वायटूच उलयत रावता. मागीर आमच्या जिवितान कितें घडटलें? वायटूच घडटलें. प्रेज गॉड. पूण देवान ओरोंबाक स्वर्ग आनी संवसार रचलो आनी प्रितुमीक आकार नासलो. सगळो संवसार काळोखान बुडलोलो आनी देवाची शक्ती खंय आहली? खंय वस्ती केल्ली? उदकाचेर बोवाडे मारताली. पूण देवान कितें म्हटलें? देव काळोख उलयलो? कितें उलयलो? पळय म्हणटा तो उजवाड जा आनी उजवाड जालो. उजवाड जा म्हणटा आनी उजवाड जालो. सो आमकांय हो अधिकार देवान दिला प्रितुमीचेर. आमकां मनशांक दिला. प्रेज गॉड. दिला न्हू अधिकार? कोणाक खबर हा अधिकार दिला म्हणून आमकां? खंय बरयल्लें हा अधिकार दिला म्हणून? जेनेसीस 1:26. पूण हो अधिकार आमी घेतात? देवान काळोख पळोवन काळोख उलोवंक ना. कितें उलयलो? उजवाड उलयलो. सो आमी आमच्या जिवितान परिस्थिती येता, काळोख येता तेन्ना आमी कितें उलोवपाक जाय? उजवाड उलोवपाक जाय. कित्याक जेन्ना आमकां देवान रचल्या आपल्या सारकी रचल्या. खबर आहा तुमकां? प्रेज गॉड. जेनेसीस 26 पळोवया. देवान म्हटलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया. देवान कितें म्हटलें? आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया. आमच्या सारक्याचो कित्याक म्हटलें देवान? देवान म्हाज्या सारको कित्याक म्हणूंक ना? वय, पूण आमच्या भाशेन आमी म्हटल्यार कोण तरी दोग वा एक जाण आहात न्हू ती? कोण ते आसले? कोण आसले? आमच्या भाशेन म्हणटा बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. प्रेज गॉड. सो देवान म्हटलें आमी रचुया. हांव रचता म्हणूंक ना. देवान कितें म्हटलें? आमी सांगाता रचुया. कोणाक रचुया? मनशाक रचुया. कोणा भाशेन रचुया?
आमच्या सारकेलो आणि आमच्या रुपाचो. म्हटल्यार कितें? हितून कितें सोजमणी मेवता? आमी देवा भशेन दिसता पळोवपाक. कशे भशेन तेणें आमकां आपल्या सारको रोचला आनी आपल्या रुपाचो रोचला. आमच्या आत्म्यान. जरी तर आमकां रुपान तर तेणें रोचली न्ही जाल्यार आमी देवा भशेन दिसोंक जाय आसलें न्हू. आमी देवाक पयला? कोणे तरी देवाक पयला? आमी कोणेनूच पळोवंक ना. प्रेज गॉड. सो देव जेन्ना म्हणटा आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारकेलो म्हटल्यार आमच्या आत्मीक वाठारान देवान आमकां कोणा भशेन रोचल्या? आपल्या भशेन रोचल्या. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. देवान म्हटलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रोचुया आनी समुद्रांतल्या मासलेचेर, अंतरेळा वयल्या सुकण्याचेर, ओस्प्याच्या मनजातीचेर, सगळ्या राजवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर संपूर्ण भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलयतलो. कोण दोनीपण चलयतलो? जेजू चलयतलो? आमी मनीस चलयतलो. सो आमकां अधिकार दिला. हितून आमकां कितें सोजमणी मेवता? की जेन्ना आमकां देवान रोचल्या आपल्या सारकी आनी आपल्या रुपाची रोचल्या म्हळ्यार आमकां आत्म्यान तेणें रोचल्या आनी तेणें हें दोनीपण आतां आमकां दिलां. कोणाचेर दिलां दोनीपण? कोणाचेर दिलां? हें दोनीपण कोणाचेर दिलां आमकां देवान? आमकां दिलां. आमकां मनशांक दिलां. पूण कोणाचेर दिलां? जनावरांचेर? आमकां जानवरांचेर दिलां. मनशांचेर दिवंक ना. दुयेंस पिडा जी आमकां येता, आमच्या जिवितान जे कोश त्रास येता तेजेर आमी आतां अधिकार घेवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. पूण आमी घेतात काय अधिकार? आमी अधिकार घेता? वो आमी रावता देव कोत्तलो म्हणून? जरी तर हो अधिकार देवान आमकां दिला पूण जायते फावटी आमी चुकल्यात न्हू. आमी कोणाचेर अधिकार घेतला? मनशाचेर घेतला. समजता तुमकां? मनशाचेर घेतला. पूण खऱ्यांनी देवान कोणाचेर दिला अधिकार? जानवरांचेर, आमच्या परिस्थितीचेर. जे कितें आमच्या जिवितान येता तें आमी उलोवंक जाय. कितें उलोवंक जाय? काळोख वा उजवाड? उजवाड उलोवपाक जाय. जे भाशेन देवान स्वर्ग आनी संवसार सुरवातेक सावन अरंभाकतान स्वर्ग आनी संवसार रोचलो आनी ताणें उजवाड जा म्हटलो. कितें पयल्लें तेणें? काळोख पयल्लो. तसो आमच्याय जिवितान जायते वाठारांनी काळोख आसा. आमी कितें उलोवंक जाय? उजवाड उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. कित्याक हे दोनीपण देवान आमकां दिलां. देवान आमकां अधिकार दिला. वो अधिकार आमी घेवपाक जाय. वो अधिकार केन्ना दिला? सुरवातेक सावन. जेन्ना देवान स्वर्ग आनी संवसार रोचला, सगळें तेणें तयार केला आनी निमणें कितें रोचला? मनशाक रोचला. मनशाक निमाणो रोचला न्हू. मनशाक पयलो रोचला? पयलें सगळें रोचला आनी मागीर मनशाक रोचला. कित्याक देवान काय अशें रोचलें? मनशाक कित्याक पयलो रोचूंक ना? कित्याक दिसता तुमकां? मनशाक जे कितें सगळें तयार केल्लें देवान तें मनशांनी सगळें कितेंच उणें आसना जावपाक. देवान आमकां रोचल्या उपरांत सगळें आमकां तयार करून दवरला. पयलें सगळें जे कितें आमकां लागता तितलेंय देवान तयार केलां आनी मागीर मनशाक रोचला. पूण आमी आजून पासून देवान तर आमकां सगळी तयारी करून मागीर मनशाक रोचला जाल्यार आमी आमच्या जिवितान उण्यापण कित्याक अणभवता? देवाच्या उतराची आमकां वळख ना. प्रेज गॉड. देवाचें उतर आमी नको. ताका लागून होजाया 4:6 कितें म्हणटा? म्हाज्या पोरजेचें निसणटण जालां, म्हाजी वळख ना म्हणून. आतां वळख आसप म्हटल्यार कितें? हे देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमी मानून घेवप. हे देवाचें उतर सांगता ते भाशेन आमच्या जिविताचें पावल मारप. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. समजता? ताका लागून सुरवातेक विचारलेले कितले भाशेची उतरां आहा? 2 भाशेची उतरां. सो आमकां कसलें उतर जाय? आमी ह्या संवसारान रावता खरी, आमी ह्या संवसाराची न्हय. आमी कोणाची? बापाची. आमी हिंगा रावतली सदांकाळ? वो आमकां बापाच्या घरा वचोंक जाय? बापाच्या घरा वचोंक जाय.
आमचे परमनंट डेस्टिनेशन म्हणटा ते आमचे घर जे निमाणे घर आमी वयतली ती बापाच्या घरा वयतली. हिंगोर आमी थोड्याच टायमाक आहात, थोड्या वेळाक आहात. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. सो आमी कितें करपाक जाय आतां? तर उतर तर दोन भाशेचे आहा, बावाडकाचे आहा आनी भिरांतीचे आहा. भिरांतीचे नांव उतर आसा न्हू, बावाडताचें नांव उतर आसा. पूण आतां आमकां देवान आमकां विचून काडपाक आमचेर सोडला. आमी कितें विचून काडटा? कसलें उतर आमी विचून काडटा? बावाडताचें काडटा ओ भिरांतीचें काडटा? कसलें उतर काडटा काय आमी विचून? देवाची वळख ना. पूण वळख आसून पासून आमी भिरांतीन बगता. प्रेज गॉड. वळख आसून पासून आमी भिरांतीन बगता. प्रेज गॉड. सो आमचेर दवरलेलें आहा, आमी कितें विचून काडटा. देव आमकां फोर्स करिना. देव आमकां फोर्स करता? देवाच्या उतराच प्रमाणे उलय हे म्हणटा वो आमकां दिला चॉयस. आमकां चॉयस दिला. आमी विचून काडपाक आमकां एक फ्रीडम दिला. आमकां एक तेणे तुमकां कितें जाय ते तो फोर्स करिना. पूण जोरी तर आमच्या जिवितान आमी जे देवान आमकां सगळी बेसांवां जी आपल्या पुता उदेशी दिल्या ती तर आमी अणभवतली जाल्यार ह्या उतराची आमकां गरज. आतां उतर तर दोन भाशेचे आहा, जाल्यार बावाडताचे आहा आनी भिरांतीचे आहा. आमकां बावार्थ कसो येता? कहो येता बावार्थ आमकां? देवाचे उतर बावार्थ आमकां देवाचे उतर आयकोन आनी आयकोन येता. रोमन्स 10:17 म्हणटा. रोमन्स 10:17. Faith comes from hearing and hearing to the word of God. प्रेज गॉड. सो जो बावार्थ आहा तो बावार्थ आमकां सगळ्यांक दिल्लो आहा. सगळ्यांक दिला न्हू बावार्थ? एकाच मापान देवान आमकां सगळ्यांक बावार्थ दिला. पूण तो बावार्थ तर आतां आमचो वाडटलो जाल्यार कशे भाशेन वाडटलो? कहो बावार्थ वाडटा? आतां भयणीन वाचला न्हू, हांव कोंकणीन वाचता. म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडोन बावार्थ उत्पन्न जाता. तो बावार्थ कहो येता? देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां बावार्थ येता. सो हो बावार्थूय आहा तो कोणाचो? देवाचो की आमचो? देवाचो. कित्याक देवाच्या उतरांतल्यान येता न्हू बावार्थ. हिंगासर म्हणटा देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां बावार्थ येता. कहो येता बावार्थ? सो आमकां आतां बावार्थ आहा, देवान दिला आमकां. एका सासवाचे बिये जो बावार्थ जो आहा एका मापान सगळ्यांक बावार्थ दिला. तो तर बावार्थ वाडटलो जाल्यार आमी कशे भाशेन वाडोवंक शकता? देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन. सो बावार्थ तर वाडटलो जाल्यार आमकां ह्या देवाच्या उतराची गरज. हे देवाच्या उतरानूच तो वाडटा. कित्याक रोमकाराची चीट रोमन्स 10:17 कितें म्हणटा? फेथ कम्स बाय हियरिंग अँड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. म्हणजे देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां बावार्थ येता. आमकां बावार्थ कहो येता? देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन. सो आमचो बावार्थ तर वाडटलो जाल्यार ह्या देवाच्या उतराची आमकां गरज. हे उतर आमी दिसा दिसपटी आयकोपाक जाय. आतां कशे भाशेन आमी हे उतर आयकोतली? कशे भाशेन आमकां हे उतर आयकोंक जाता? बायबल वाचून जे उतर आमी वाचला ते आमच्या कानार पडटा आनी जे उतर आमच्या कानार पडला तेच उतर आमच्या काळजान वस्ती करता. प्रेज गॉड. सो हे उतर आमकां भोव गरजेचें. ह्या उतराक आमी पयलो आनी वयलो जागो दिवपाक जाय. बावार्थ कहो येता? आयकोन आनी आयकोन म्हणटा. म्हटल्यार एकूच फावटी आयकल्यार पुरो? वो आयकोच रावपाक जाय? आयकोच रावपाक जाय. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा बावार्थ येता देवाचें उतर
आयकॉन आणि आयकॉन. प्रेज गॉड. सो बावार्थ कसो येता? देवाचे उतर आयकॉन आयकॉन. सो दोन भाशेची उतरां आहा, एक बावार्थाचे आहा, एक बिरांतीचे आहा. बिरांत आमकां कशी येता पुराण कितें सांगता आनी कशी येता बिरांत? बिरांत कशी येता? बावार्थ देवाचे उतर आयकॉन आयकॉन येता. बिरांत कशी येता आमकां? आयके उतर कानात धरिना जाल्यार भिरांत. प्रेज गॉड. सो संवसाराचे उतर ओ बिरांतीचे उतर जेन्ना आमी आयकता तेन्ना आमकां बावार्थ येतलो ओ बिरांत येतली? बिरांत येतली. प्रेज गॉड. सो आमी जाता तितले कितें आयकोंक जाय? देवाचे उतर आयकोंक जाय. कित्याक देवाच्या उतरान बावार्थ, देवाचे उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां बावार्थ येता. तेच भाशेन जी बिरांत आहा ती बिरांतूय आयकोन आनी आयकोन आमकां येता. सो आमी आतां कितें विचून काडया? बावार्थाचे उतर उलोवपाक ओ बिरांतीचे? संवसाराचे उतर उलोवया ओ देवाच्या उतरा प्रमाणे उलोवया? देवाच्या उतरा प्रमाणे. प्रेज गॉड. आमी ह्या संवसारान रावता खरी पूण आमी ह्या संवसाराची न्हू. संवसार आमकां जायते सांगता. प्रेज गॉड. संवसार आमकां जायते वस्तू दाखयता. त्यो तर आमी मानून घेतल्यो जाल्यार आमच्या जिवितान कसल्यो कसल्यो कोरण्यो जातल्यो संवसारा प्रमाणे. पण आमच्या जिवितान कसल्यो कोरण्यो जावपाक जाय? देवाच्या उतरा प्रमाणे. प्रेज गॉड. सो देवाचे उतर तर आयकोन आनी आयकोन आमकां बावार्थ येता जाल्यार हेच उतर आमी दिसा दिसपटी आयकोंक जाय. आतां कशे भशेन आमी आयकतली? आमकां युट्यूबार वचोन हें उतर आयकोंक जाता. कोणा कडेन मोबायल आहा ते मोबायलार घालून दीसभर आमी हें उतर आयकोंक जाता. कित्याक बावार्थ तर देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन येता. हेच उतर आमी आयकोंक जाय. पूण जायते फावटी आमी कितें आयकलां? संवसाराचें उतर. आनी त्या संवसाराच्या उतरांसून आमकां बिरांत येता. आतां बिरांत येता ती बिरांत देवा कडसून येता? सोयताना कडसून. कित्याक आमकां देवान कसलो आत्मो दिला? आमकां बिरांतीचो आत्मो दिला. 2 तिमोथी 1:7 म्हणटा. 2 तिमोथकाराची 1:7 म्हणटा देवान जो आमकां आत्मो दिला तो बिरांतीचो न्हय. देवान तर आमकां बिरांतीचो आत्मो दिवंक ना जाल्यार ही बिरांत खिचरसून येयल्या? ही बिरांत खिचरसून येयल्या? देवान आमकां आत्मो दिला तो बिरांतीचो दिवंक ना जाल्यार ही बिरांत खंयचरसून येता? संवसारांसून, सोयताना कडसून. प्रेज गॉड. 2 तिमोथी 1:7. कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बिजूड करिना. कितें म्हणटा? आमकां बिरांतेचो आत्मो दिवंक ना, आमकां बिजूड करिना. ओके. देवान तर तो आमकां आत्मो दिला तो बिजूड करिना जाल्यार आमकां आत्मो कसलो दिला? गोटायेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. जाल्यार आमी बिरांतेन कित्याक बगता? कित्याक बगता आमी बिरांतेन जाणाय? जेन्ना आमकां कितें आयकोंक येता, कितें आमकां एक न्यूज आयकोंक येता, कितें वायट आमकां आयकोंक येता, आमी तें मानून घेता. जरी तर हांव म्हजें तोंड उगडून उलयता देवान म्हाका दिला तो बिरांतीचो आत्मो दिवंक ना पूण पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो जाल्यार म्हज्या जिवितान हांव कितें पळयतली? पदवी पळयतली. हांव बिरांत पळयतली ना. प्रेज गॉड. सो देवान जेन्ना आमकां रोचल्या आपल्या सारकेली रोचला, आपल्या रुपाची रोचल्या आनी जो आत्मो तेणें आमकां दिला तो कसलो दिला? बिरांतीचो ना, पदवेचो, गोटायेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. आतां जेन्ना आमकां कितें आयकोंक येता, परिस्थिती कसली आयकोंक येता ओ कितें वायट आमकां कोण तरी फोन मारून सांगता, आमी तो तें मानून घेता जाल्यार आमीच ते बिरांतेक येवकार दिता. आमी तर येवकार दिना. आतां येवकार दिना म्हणून आमकां कहे भाशेन कळटलें? जेन्ना म्हाका कितें आयकोंक येता कानांनी, एक फॅक्ट कितें आयकोंक येता, खरें कितें आयकोंक येता पूण हांव मानून घेता म्हाका आत्मो दिला तो बिरांतीचो दिवंक ना पूण कसलो दिला? पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. प्रेज गॉड. सजमता? सजमता? प्रेज गॉड. सो आमकां आत्मो दिला पदवेचो,
मोगाचो. पूण ही पदवी आमी कित्याक कोयना आमच्या जिवितान? कित्याक आमी भिरांतेन बोत्ता, आमी ती भिरांत मानून घेता. जे कितें आमकां आयकोंक येता तितून आमी मानून घेता, आतां आनी कांय बरेंपण ना. आनी उतर तीच आहा. पूण जेन्ना परिस्थिती येता आमच्या जिवितान, पूण हांव मानून घेयना ती परिस्थिती, पूण हांव म्हणटा देवान म्हाका दिला तो आत्मो भिरांतीचो न्हय. भिरांतीचो न्हय जाल्यार कसलो आत्मो दिला? पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. जरी तर हांव हे उतरान उकडून म्हाजें म्हणटा जाल्यार भिरांतेक आनी म्हज्या जिवितान येवपाक जागो आसा? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. तो भोव गरजेचें आमी कितें आयकोता आमच्या कानांनी. देवाचें उतर आयकून आनी आयकोन तर आमकां भावार्थ येता, जाल्यार भिरांतूय आमकां कशी येता? संवसाराचें उतर आयकोन. सो आमी कितली चतूर आसपाक जाय आमी कितें आयकोता. आतां एक एग्जाम्पल घेवया. जेन्ना कोवीड जाल्लें, कोवीड आयकलां न्हू तुमी? एक 4-5 वर्सां फाटीं जाल्लें. तेन्ना लोक भावार्थान जियेतालो, भिरांतीन जियेतालो? भिरांतीन जियेतालो. कित्याक जें कितें दिसती पडटालें तेंच तेंच्यांनी मानून घेतलें. पूण देव आमचे सांगता आहा, देवान आमकां दिला तो आत्मो भिरांतीचो न्हू, पूण पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. हें तर आमी उतर उच्चारलेलें जाल्यार आमी आमच्या जिवितान त्या टायमार बरेंपण पयलां. प्रेज गॉड. पूण ज्या कोणाक हें उतर खबर ना ती भिरांतीन बोल्ली. कितलीं जाणां आमची भाव भयणां ह्या संवसाराक ओतोल्लीं कित्याक? भिरांतीक लागून. प्रेज गॉड. तर आमचेर दवरलेलें आहा, आमी कितें मानून घेता? आमी ह्या भिरांत जी संवसारांतसून येता ती मानून घेता, ओ आमी भावार्थ जो आहा तो मानून घेता. त्या टायमार आमी हालोंक जायना. त्या टायमार आमी आमच्या जिवितान कसली परिस्थिती येयली पासून जाल्यार आमी ह्या उतराचेर थीर रावपाक जाय. प्रेज गॉड. कित्याक ह्या उतरांतल्यान आमकां कितें येता? भावार्थ येता. आनी तो भावार्थ तर येतलो जाल्यार देवाचें उतर आयकोंक, देवाचें उतर नियाळ करूंक, देवाचें उतर शिकोंक भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. समजता? ह्या उतराक आमी आमच्या घरान बसून पयलो वयलो जागो दिवपाक जाय. आमी हें पवित्र पुस्तक जें आहा तितून सगळें बरेंपण आहा आमचें, पूण तें तर आमी वाचिना, तेजेर तर आमी नियाळ करिना. आमकां कशे भशेन म्हणून कळटलें देवान आमकां कशे भशेन सगळ्या आशिर्वादान भरल्या म्हणून? देव आतां आमकां आशिर्वादान भरतलो ऑलरेडी बोल्ल्या? पूण आमी मानून घेवपाक जाय न्हू. प्रेज गॉड. आमी मानून घेवपाक जाय की देवान म्हाका सगळ्या आशिर्वादान बोल्ला. प्रेज गॉड. तेका लागून आमी जेन्ना कोण आमकां कितें विचारता कशें आहा म्हटल्यार हें मातशें डेंजर क्वेश्चन कहें. कित्याक आमी कितें उलयता, आमच्या जिवितान आमी कितें अणभवता, आमच्या जिवितान कितें चालू आहा तें आमी उलोवंक लागता. पूण जो कोण देवाच्या उतरार थीर रावता, देवाचें उतर मानून घेता, कसलीय परिस्थिती तेज्या जिवितान आसून दी, पूण त्या मनशाक तूं विचार कशें हाय, कसो हाय, तेजो जबाब कितें आसतलो? हांव आशिर्वादीक, हांव आशिर्वादान बोल्लेली. कित्याक देवान जेन्ना मनशाक रचला तेणें सगळें तयार करून मागीर मनशाक रचला. सो आमच्या जिवितान आमकां कितें उणेपण आसोंक जाता? पूण हें उणेपण आमी कित्याक अणभवता? कित्याक आमचें उतर सारकें ना. तेका लागून मरण आनी जिवीत आमचे जिबेर आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण घेवया. जेन्ना आमकां कसली तरी गरज आहा पयशाच्या वाठारान आनी आमचे कडेन ना, आमी आतां कितें उलयता? ना म्हणून उलयता वो आसा म्हणून उलयता? भावार्थान ना म्हणून उलयता. प्रेज गॉड. एक तर आमकां एक कसलें बिलूच फारीक करूंक जाय. आमचे कडेन त्या टायमार दिसणेक पयशे ना, पूण आमी ना तेच उलयता न्हू. पूण देवाची बासावणी कितें म्हणटा? फिलिपियन्स 4:19 कितें म्हणटा? गॉड शॅल सप्लाय ऑल माय नीड्स. म्हणजे देवान म्हज्यो ज्यो गरजो आहा त्यो ऑलरेडी म्हाका सगळें तयारेन दवरला. कोणा उदेशी? थ्रू जीसस क्रायस्ट. जेजू क्रिस्ता उदेशी. जेजू क्रिस्त येयला आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. तो बेश्टो येवंक ना संवसारांत. तो मनशा भाशेन कित्याक येयलो? कित्याक मनशाक अधिकार दिल्लो. सजमता? आतां सजमता तुमकां? पळय अधिकार दिला तो कोणाक दिला?
मनशाक दिला. पूण जेन्ना जेजू संवसारान येयलो कोणा भाशेन येयलो? मनशा भाशेन येयलो. कित्याक? वो अधिकार जो आहा तो मनशाक दिल्लो. आता जेजू येयला तेन्ना जेजूक देवा भाशेन येवंक जायनातले? जाताले. पूण तो येवंक ना कित्याक? मनशाक अधिकार दिला म्हणून. आनी देव जें कितें उतर उलयला, जें कितें पवित्र पुस्तकान आसा तें बोल्दी करिना. तें उतर सासणाचें, तें उतर तशेंच, तें आनी सत, तें आनी चेंज करूंक जायना. प्रेज गॉड. पूण आमी कितले फावटी उतर चेंज जाता न्हू? आमी कोणाक प्रॉमिस करता कितें करतली म्हणून आनी मागीर आमकां दिसान येता ना हांव करिना. आमी घात करता न्हू. पूण देवाचें उतर तहें न्हू. देवाचें उतर जावन आसा जिवें. देवाचें उतर जावन आसा सोडसोडीत. देवाचें उतर जावन आसा दोनी वद्दान पाजलोले तलवारी भाशेन. आतां जेन्ना आमी तलवारी भाशेन म्हणटा, दोनी वद्दान पाजलेले तलवारी भाशेन म्हणटा, म्हणल्यार कितें? शुअर म्हणल्यार तेका दार आहा दोनी वद्दान. हे उतर जें देवाचें आहा ते दोनी वद्दान तेका दार आहा. तुम्ही रांदतात न्हू सगळीं? किचनान रांदतात न्हू? आमकां सुरी ही भोव गरजेची न्हू? ती दोनी वद्दान आहा शार्पनस? एकेच वाटेन. आतां दोनी वद्दान आहले जाल्यार कितें जाता आहलें? आमची बोटां कादोत्ता आहलेली वो आमकां लागता आसली. पूण जेन्ना आमी कुजनान ही जी आमी उजार कोत्ता, हे हातयार उजार कोत्ता, ते एकूच वद्दान पाजलोलें आसता. पूण हें देवाचें उतर दोनी वद्दान पाजलोलें आहा. जितलें आमी हें उतर उलयता, जितलें आमी ह्या उतराचेर नियाळ कोत्ता, खंय खंय सैतानान आमकां गुलाम करून दवरल्या, तेजो कितें जाता? नाश जाता. आनी कोणा उद्देशी घडटा हें? जे कोण भावार्थ दवरता. प्रेज गॉड. वो भावार्थ म्हणजे भोव गरजेचो. वो भावार्थ ना जाल्यार आमच्या जिवितान आमकां कितेंच ना कशें. वो भावार्थ म्हणल्यार कितें? आतां तुमी म्हटलें, आमी आतां शिकतालीं भावार्थ देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन येता. आतां हो भावार्थ म्हटल्यार कितें? हो भावार्थ म्हटल्यार कितें? ओके, भावार्थ म्हटल्यार आतां ओके उदाहरण घेवया. आतां ही भयण तुज्या सायडीक बसल्या. तुका दिसती पडटा तुका भावार्थ जाय तेका पळोवंक? भावार्थ जाय? ओ तुज्या दोळ्यांनी तूं पळयता? दोळ्यांनी पळयता. भावार्थ नाका न्हू. आतां ह्यो बसावण्यो आहा त्यो बरयल्ल्यो आहा. आमचे कडेन कितें एविडन्स आहा फिजिकल? ना. आमचे कडेन कितेंच ना. पूण आमी भावार्थान सत मानता. सो देवाची बासावणी तर आमच्या जिवितान काम करतली जाल्यार ह्या भावार्थाची आमकां गरज. आनी हो भावार्थ देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन येता. सो आमी दिसा दिसपोटी हें उतर आयकोंक जाय, हेजेर नियाळ करूंक जाय. आनी हेच जे भावार्थाचें उतर आहा तें आमच्या तोंडांतसूनय उच्चारूंक जाय. प्रेज गॉड. जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता न्हू, आमी तोंड उगडून वाचता. ते उलयल्लें उतर, जे बरयल्लें उतर आहा आमच्या तोंडांतसून आमी उलयता, तें खंय पडटा? आमच्या कानार पडटा. आनी तें कानार पडटा तें उतर खंय वचोन रावता? काळजान रावता. आनी जें कितें काळजान आहा तेंच आमच्या तोंडांतसून भायर सरता. आतां कसलीय परिस्थिती येयली आमच्या जिवितान, हें उतर तर म्हज्या काळजान आहा जाल्यार हांव परिस्थिती उलयतलो, उतर उलयतलो? उतर उलयतलो. पूण हें उतर उलोवपाक हें उतर काळजान आसपाक जाय न्हू? जरी तर हें उतर काळजान ना, काळजान सावन हें उतर येता. प्रेज गॉड. सो हें उतर आमच्या काळजान आसपाक जाय. तो कसलीय परिस्थिती येयली पासून जाल्यार आमी भियोंक जायना. कित्याक देवान आमकां कसलो आत्मो दिला? बिजोडेचो दिवंक ना, पदवेचो दिला, मोगाचो दिला आनी शांत मनाचो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. सो हांवें उदाहरण घेतलेलें न्हू. जेन्ना आमकां एक कितें फारीक करपाचें आसता आनी पयशे ना जाल्यार आमी भिरांतेन बरोंक जाय वो आमी देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवंक जाय. आर्गां आनी वाखाणणी दिवंक जाय की देवान म्हाजी सगळी जी गरज आहा ती जेजू क्रिस्ता उद्देशी म्हाका ऑलरेडी फावो केल्या, मेवली म्हणून. प्रेज गॉड. पूण आमी त्या टायमार जाता उलोवंक आमकां सोंपें जायना न्हू. आगोड लागता. कित्याक दिसती पडटा तितून आमी सत मानता. भावार्थ म्हणल्यार कितें? दिसना पळय तें. सो आमी कितून सत मानूंक जाय? दिसती पडटा तितून, दिसना तितून? दिसना तितून. पूण जायते आमच्या जिवितान आमी दिसती पडटा तेच आमी मानून घेतला. पूण भावार्थ तो न्हू. तेका लागून हांवें ह्या भावाक विचारलेलें, तुका हे भयणीक पळोवपाक भावार्थ जाय ओ तुका दिसती पडटा? तेका दिसती पडटा. तेका भावार्थाची गरज आहा ना.
आता देवाचे बासावणे प्रमाणे देवाची बासावणी म्हणटा की आमकां 8 बडये दिल्या. आमकां दिसती पडटा? पूण आमी जेन्ना ते पुस्तकान वाचता म्हळ्यार आमी स्वत मानता बावाड, तेका आमकां बावाड जाय. की 8 बडये दिल्या खरे, पूण ते तर आमी मानून घेतली जाल्यार आमकां बावाडताची गरज न्हू. बावाड ना जाल्यार आमी मानून घेवंक जाता ना. प्रेज गॉड. आमची राखण करूंक हे 8 बडये दिल्ले आहा आमकां देवान. तुम्ही जाणान पवित्र पुस्तकान म्हणटा आमकां 8 बडये दिल्या. आता 8 बडये दिल्या म्हणून हांव तुका सांगता, पूण पवित्र पुस्तकान तर तुका हांव दाखयता जाल्यार तुका बावाड जाय. कित्याक पवित्र पुस्तकान जे कितें बरयलां ते आमकां दिसोना वा आमचे कडेन कितेंच एविडन्स ना. पूण आमकां तर आमी तर बावाड म्हणजे जाणा म्हळ्यार दिसती पडना त्यो वस्तू म्हणल्यार बावाड, जाल्यार हो बावाडूच आमकां आदार करता. प्रेज गॉड. जे भाशेन आतां हें उदाहरण घेतलां हांवें, जेन्ना आमकां कितें फारीक करपाक जाय पयशे ना, पूण आतां आमी कितें उलोवपाक जाय, देवान म्हाका सगळी गरज जी आसली ती ऑलरेडी म्हाका दिल्या. Can we go to Philippians 4:19? पळय कितें म्हणटा पळय आं. म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपले सुबाम दौलतींतले काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. हिंगर पावतलो म्हणटा, पूण इंग्लीश बायबल कितें म्हणटा, माय गॉड हॅज सप्लायड एवरी नीड थ्रू जीसस क्रायस्ट. According to his riches in glory by Christ Jesus. कोणा उद्देशी आमकां फावो केल्या? आमची दर एक गरज जी हा ती कोणा उद्देशी आमकां फावो केल्या? जेजू क्रिस्ता उद्देशी. जेजू क्रिस्त येयलाच संवसारान आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. पूण जो कोण सत मानता तोच मनीस ते सुबामपणाचें जिवीत अणभवता. प्रेज गॉड. जरी तर हांव बावाड धरिना, हांव सत मानिना, जेजू क्रिस्त येवन आमकां सगळ्या बेसांवांनी भरल्या, जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमकां सगळी बेसांवां सगळो आशिर्वाद आमकां फावो जाला, जरी तर हांव सत मानिना, जर ते जे कितें आमकां तेणे सगळी जी बेसांवां दवरल्या ती हांव अणभवतली ना. प्रेज गॉड. तो जेजू क्रिस्त येयला त्या कामाक. प्रेज गॉड. जेजू क्रिस्तान म्हणटा आमकां सगळी जी गरज आहा ती देवान ऑलरेडी आमकां दिल्या. सो आमी आतां म्हणूंक जाय आमचे कडेन ना, वा आमी देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाक जाय. आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाक जाय. पूण दितात काय आमी त्या परिस्थितीन दिता? दिवंक जाय म्हणटा आमी, पूण दिता खऱ्यांनीच? आमी गुणगुणटा. लास्ट टायम कोण आसलो हिंगासर? लास्ट टायम आमी येयल्ली तेन्ना कोण ना दिसता न्हू ती? ओके, सिस्टरूच आहा. लास्ट टायम आमी शिकताले मार्था आनी मॅरीचेर. खबर आहा तुमकां मार्था आनी मॅरी? जेन्ना जेजू तेंगेर येयल्लो, मार्था आनी मारी जेजूची माय. मार्था आनी मारीगेर कोण येयल्लो? जेजू येयल्लो. पूण जेजू येयलो तेन्ना मार्था जेजूशी बसली देवाचें उतर आयकोंक. मारिया बसली. मार्था ती आसली पूण ती मागीर खंय गेली? उजनान गेली रांदपाक. पूण तिणें रांदलें ते बरे भशेन रांदलें, गुणगुणे केले? गुणगुणोन केले. प्रेज गॉड. सो आमी आमच्या जिवितान जेन्ना परिस्थिती येता तेन्ना आमी बापाक आर्गां वाखाणणी दिता काय, वा आमी गुणगुणटा? आमी गुणगुणटली केन्ना? जेन्ना आमकां खबर ना देवान आमचे खातीर कितें केलां. देवान आमचो इतलो मोग केला की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ओपून दिला. जॉन 3:16 आमकां सांगता, देवान संवसाराचो इतलो मोग केला की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां आमचे खातीर ओपून दिला. आतां ओपून दिला फुडें कितें म्हणटा? जॉन 3:16. Thank you, Jesus.
हालेलुया. John 3:16. For God loved the world that gave his only Son, that whoever believe in him shall not Perish, perish but have eternal life. life. So कितें म्हणटा? God so loved the world. हिंगर कोंकणीन कितें म्हणटा वाचता? खरेंच ताचेर बावाड ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं. कितें म्हणटा? खरेंच ताचेर बावाड ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासनीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. कोणाक दिलो देवान? आपले एकल्याच पुताक. देवाक कितले पूत असले? एकूच अपुरबायेचो. पूण कोणा खातीर तेणे तो ओपून दिलो? संवसारा खातीर. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. देवान संवसाराचो मोग केला म्हणून आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. पूण संवसाराक ही खबर हा काय? संवसारान मानून घेतला हो देवाचो मोग. आता देवाचो जेन्ना मोग आमी म्हणटा तो कशे भाशेन? दोनी वद्दान ओ एकाच वद्दान? संवसाराचो मोग आमकां कितें शिकयता? तूं म्हाजो मोग कोत्ता, हांव तुजो मोग कोत्ता. खरें? ओके. देवाचो मोग तसो? देवाचो मोग तूं म्हाजो मोग कर वो करिनाकाय. देव आमचो मोग सगल्यांचो एकाच मापान कोत्ता. गॉड्स लव इज अनकंडिशनल. म्हणल्यार कितें? तेका आनी हें ना, शीम ना. देवाचो मोग सगल्यांक एकूच भाशेचो. पूण आमी जेन्ना मनशाक ह्या संवसारान जियेता तेन्ना आमी कोण म्हाजो मोग कोत्ता जाल्यार हांव त्या मनशाक मोग दिता. जायना हें? जो कोण म्हाका बरो कोत्ता त्याच मनशाक हांव बरो कोत्ता. पूण आमचो देव जावन आसा काकलूतसार देव. आमचो कंडिशनाचो. व्हेरी गुड. आमचो जो मोग आहा तो कंडिशनाचो. तूं म्हाजो मोग कोत्ताय जाल्यार हांव तुजो कोत्ता. पूण देवाचो मोग कंडिशन न्हू. देवाचो मोग अनकंडिशनल. देवाचो मोग जावन आसा कितें म्हणटा इंग्लिशीन? गॉड्स लव इज थँक यू जीसस. अनकंडिशनल, बट गॉड्स लव इज थँक यू जीसस. one-sided love. One-sided love. God's love is ओके सांगता मागीर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पळय आतां कोंकणीन कितें म्हणटा? खरेंच म्हणटा. खरेंच म्हणल्यार कितें? हें उतर खरेंच आमकां कितें कितें सोजमणी येता? जेजू म्हणटा खरेंच. म्हणल्यार जेजू फोट मारतालो? जेजूचें उतर सब. पूण आमी जायते फावटी ह्या उतराक आमचो कान दिवंक ना. हें उतर आमी मानून घेवंक ना. इंग्लीश बायबलान कितें म्हणटा जाणा? खरेंच म्हटल्यार ट्रुली ट्रुली आय से. म्हळ्यार जेजू म्हणटा हें जें कितें हांव तुमकां सांगता तें कान दिवन आयकात. हें खूब गरजेचें. हिंगर म्हणटा खरेंच ताचेर बावाड ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं. आतां बावाड कितें म्हणटा? खरेंच ताचेर बावाड ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासनीक जिवीत. आतां बावाड जाता तेजो नाश जातलो ना. तो बावाड गरजेचो. वो बावाड जो सासवाचे बिये येदो आमकां दोन एकल्याक दिला तो वाडटलो आनी चडटलो जाल्यार देवाच्या उतराची आमकां गरज. देवाचें उतर आमी आयकोंक जाय जाता तितलें. कित्याक वो बावाड देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन येता. प्रेज गॉड. सो खरेंच ताचेर बावाड ठेवता. आतां ताचेर म्हटल्यार कोणाचेर? देवाचेर. खरेंच ताचेर बावाड ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासनीक जिवीत. आतां सासनीक जिवीत म्हटल्यार कितें? सासनीक जिवीत म्हटल्यार कितें? सदांकाळ तोगता तसलें. सासनाच्या सासनाक उत्ता तेजो एंड ना. तें काबार जायना. तें सदांकाळ तशेंच. आतां सासनीक जिवीत जें म्हणटा आमी तें इटर्नल लायफ, एव्हरलास्टिंग लायफ. आतां कोणाक हें सासनीक जिवीत फावो जाता? जो कोण बावाड दवरता. आतां आमी तर बावाड दवरिना जाल्यार आमी ह्या सासनीक जिवितान आसा
ना. सो हो बावार्द दवरप भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. आनी देवाचें उतर म्हणटा खरेंच जेजू खूद आपलें तोंड जेजूचें उतर हें कित्याक हिंगा रेडान आहा. जेजूचें उतर कितें म्हणटा कित्याक खरेंच ताचेर बावार्द ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं. सो आमी एक मानून घेवपाक जाय की जेजू क्रिस्त येयला आमकां आमचो नाश करूंक न्हू, पूण येयला म्हणून जेन्ना आमी तेजेर सत मानता ती सासणीक जिवीत अणभवतली. प्रेज गॉड. आनी हे सासणीक जिवीत म्हणल्यार देवाक वळखप. आतां देवाक आमी कशी भशेन वळखतली? तेजे उतरांतल्यान जॉन 17:3 म्हणटा. कॅन यू रीड जॉन 17:3? विल सी. आमी पळोवया हे सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें. हे सासणीक जिवीत दर एका मनशाक दिल्लें आहा, पूण कोणाक मेवता तें कोणाक फावो जाता? जी कोण बावार्द दवरता. प्रेज गॉड. सो बावार्द भोव गरजेचो. आतां बावार्द आमी म्हणटा न्हू, जायते फावटी आमी आयकलां. आतां जेन्ना आमकां कितें जाय, आमकां एक वस्त जाय, आमकां घरच्यो आमच्यो कितें म्हणटात घरची जी आमकां नीड आहा, आमची गरज आहा तेन्ना आमी बाजारान वयता न्हू, सुपर मार्केटान वयता वस्तू हाडपाक. आतां त्यो वस्तू आमी घेता, त्यो वस्तू आमकां बेश्टेच मेवता? पयशे दिवंकूच जाय न्हू. कोणाक तरी फुकट मेवता हिंगसर? कोणाक तरी इतले इन्फ्लुएन्स आहा की शॉपिंगाक गेलो, घेतले आनी येयलो. पयशे दिवंकूच जाय. प्रेज गॉड. सो तेच भाशेन वो बावार्द जावन आसा आमचे पयशे. कसले पयशे? स्वर्गीच्या राजाचे. जे कितें देवान आमकां तेज्या पुता उद्देशी करून दवरला ते तर आमच्या जिवितान आमी अणभवतली, त्यो आमच्यो गरजो तर आमी मानून घेतली जर ह्या बावार्दाची आमकां गरज. जे भाशेन आमी सुपर मार्केटान वयता, वस्तू घेता आनी पयशे फारीक करता, पूण हिंगासर कितें? देवान ते फारीक केलां कोणा उद्देशी? आपल्या पुता उद्देशी. पूण आमकां जाय ते कितें? बावार्द. आतां वो बावार्द जावन आसा आमची करन्सी, बावार्द जावन आसा आमचे पयशे. सो वो बावार्द जाय आमकां. देवान आपल्या बासावणेन कितें बरोवन दवरला ते तर आमी आमच्या जिवितान तर अणभवतली जाल्यार ह्या बावार्दाची आमकां गरज. आनी बावार्द म्हटल्यार कितें? दिसती पडटा तें दिसती पडना तें? दिसना पळय तें. प्रेज गॉड. सो आमच्या जिवितान बावार्द तर आमचो वाडोवंक सोदता जाल्यार दिसना तितून आमी सत मानूंक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. जॉन 17:3. And this is the eternal life, that they love you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. प्रेज गॉड. कितें म्हणटा? And this is the eternal. दिस इज इटर्नल लाईफ म्हटल्यार हे जावन आसा सासणीक जिवीत. आतां हे जावन आसा सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें? ब्रदर फुडें वाच. That they know you, the only true God. That they know the only true God. म्हटल्यार आमी वळखून घेवप कोणाक? जो खरो देव हा, जो जीव देव हा, तेजी वळख जेन्ना आमी घेता म्हटल्यार सासणीक जिवीत. आतां हे सासणीक जिवीत आमी देवाची तर वळख घेवंक सोदता जाल्यार देवाच्या उतराची आमकां गरज. आमी देवाची वळख कशे भाशेन घेवंक शकता? देवाच्या उतरांतल्यानूच. सो आमी तर सासणीक जिवितान आमी सासणीक जिवीत अणभवंक सोदता. म्हाका पयलें कितें दिसतालें न्हू, सासणीक जिवीत म्हटल्यार मेल्या उपरांत. कितल्या जाणांक दिसतालें सासणीक जिवीत म्हळ्यार मेल्या उपरांत? कोण तरी हा म्हाजे भाशेन? प्रेज गॉड. म्हाका दिसतालें मेल्या उपरांत सासणीक जिवीत फावो जाता, पूण हिंगासर कितें म्हणटा? नाव इटर्नल लाईफ इज टू नो गॉड. म्हटल्यार आतां हेच घडये देवाक वळखप म्हटल्यार सासणीक जिवीत. आनी ह्या देवाक तर आमी ह्या खऱ्या देवाची, ह्या जिव्या देवाची तर आमी वळख घेतली जाल्यार ह्या उतराची आमकां गरज. कित्याक तेणें दोर जे कितें आमकां दवरला ते उतरान बरोवन दवरला. आनी हे उतर आमच्या जिवितान गरजेचें. ह्या उतराक आमी घास मारून रावपाक जाय. ह्या उतराचेर आमी थीर लावपाक जाय. हे उतर कितें सांगता तेच भाशेन आमच्या जिवितान आमी पावल घालपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सजमता. सो सासणीक जिवीत म्हळ्यार आतां, मेल्या उपरांत न्हू. आतां आमी जियेताना, संवसारान आसतना आमी हे अणभवंक जाय सासणीक जिवीत.
हे तर जिवीत आमी अणभवंक सोदता जाल्यार ह्या उतराक आमी वयलो जागो दिवपाक जाय. प्रेज गॉड. आमच्या जिवितांत जायत्यो परिस्थिती आहा व आसल्यो, हे उतर आयकोताच आमचे जायते सुटावे जाले. प्रेज गॉड. पण हे उतराक आमी उतराचेर थीर रावपाक जाय. हे उतर जावन आसा पदवेचे. ह्या उतराक पदवी ना, पण हे उतरूच जावन आसा पदवेचे. ह्या उतरा वयर ह्या स्वता वयर आनी कितेंच ना. सो आमच्या जिवितांत कसलीय परिस्थिती आसूं, जेन्ना आमी ह्या उतरान रिगोन रावता, हे उतर आमी उलयता, जे भाशेन देव सुरवातेक सावन उलयलो उजवाड जा आनी उजवाड जालो, तेच भाशेन तोच अधिकार आतां आमकां दिला. आमी हो अधिकार घेवपाक जाय न्हू. प्रेज गॉड. वो अधिकार आमी घेवपाक जाय. देवान आपल्या पुताक धाडलो, इतलो तेणे संवसाराचो मोग केलो. तो मोग केला, पूण आतां आमी ती कितें करूंक जाय? आमी बावार्थ दवरूंक जाय. आनी बावार्थ दवरता ती सासणीक जिवीत अणभवता. आनी सासणीक जिवीत म्हणल्यार खऱ्या देवाची, जिव्या देवाची वळख घेवप. प्रेज गॉड. तुमी सगळीं जाणां आमचो देव जिवो म्हणून. आमचो देव मेलोलो. जेजू मरोन परत जिवन जाला तिसरे दिसा. आनी तो आतां खंय आसा? खंय आसा? देव खंय आहा? आमचे कडेन तेणे आत्मो धाडला. जो मेरेन तो वचना, तो आमकां शेराती धारूंक शकनासलो, पूण तेणे आमकां एक आदारी दिला. देवान आमकां, जेजून आमकां एक आदारी दिला. कोण तो आदारी? पवित्र आत्मो. आमकां खबर आहा जोण एकल्या भितर पवित्र आत्मो आहा म्हणून. आमीच आत्मे. खबर आहा? आमी कुडीन आहा, पूण आमी खऱ्यांनी आत्मे. देवान आमकां रोचल्या तेन्ना आपल्या रुपाची आनी आपल्या सारकिली आत्म्यान रोचल्या. म्हळ्यार आमी आत्मेत, फकत आमी हे कुडीन रावता. प्रेज गॉड. सोजमोता? थँक्यू जीसस. हालेलुया. सोजमोंक ना? हा? सोजमोला की सोजमोंक ना? कितें सोजमोलें? सांगात पळय म्हाका. ओके. देव आत्मो म्हणून तुमकां खबर आहा? देवाचें उतर म्हणटा गॉड इज स्पिरिट अँड वर्शीप गॉड इन स्पिरिट अँड ट्रूथ. म्हळ्यार देव जावन आसा आत्मो, आनी देवाक जेन्ना आमी बुजता तेन्ना आमी देवाक कशे भाशेन बुजोवंक जाय? आत्म्यान आनी सोतान. आत्मो म्हणल्यार आमी आनी सोत म्हणल्यार देवाचें उतर. समजलें? प्रेज गॉड. तो स्क्रिप्चर खंयचो? John 4:24 I think. Just open. Praise God. Yeah. That. Thank you, Jesus. John 4:24 I think. Okay, आवाज का? देव आत्मा. Yeah, what's? God is spirit, and Spirit. those who worship you must worship in spirit and truth. God is spirit. म्हणजे देव जावन आसा आत्मो, आनी जो कोण देवाक बुजता तो कशे भाशेन बुजोवंक जाय? कशे भाशेन आमी देवाक बुजोवंक जाय? ब्रदर वाज मातशें. वय 24. God is spirit, God is spirit, and those who worship him and those who worship him must worship in spirit must worship him in spirit and truth. and truth. देव जावन आसा आत्मो. ओके, देव जावन आसा आत्मो. आनी देवाक जेन्ना आमी बुजता तेन्ना आमी कशे भाशेन बुजोवंक जाय? आत्म्यान आनी सोतान. म्हटल्यार आमी आत्मे. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा न्हू, देवान जो आमकां आत्मो, देवान आमकां आत्मो दिला तो भिरांतीचो दिवंक ना, पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. सो देवान जेन्ना आमकां सुरवातेक सावन रोचल्या तेणे आमकां आपल्या रुपाची आनी आपल्या सारकिली आत्म्यान रोचल्या. म्हळ्यार आमी जावन आसा आत्मे. हे कुडीन आमी आहात, पूण ही आमी थोड्याच टायमाक. जेन्ना हो मनीस संवसाराक कितें म्हणटा अतरता तेन्ना आतां ती बॉडी हाडटा न्हू. सपोज आतां उदाहरण घेवया. त्या मनशाचें नांव
कितें घेवया एक्स त्या मनशाचें नांव एक्स तो आतां ह्या संवसाराक ओतरलो आमी जेन्ना पोवंक वयता तेन्ना आमी कितें म्हणटा एक्साक हाडला म्हणटा ओ एक्साची बॉडी हाडल्या म्हणटा कूड हाडल्या म्हणटा न्हू मोडे हाडले म्हणटात न्हू सो जेन्ना हो मनीस ह्या संवसाराक हें जाता मोडटा तेन्ना त्या कुडीन आनी आत्मो रावना आत्मो चल्लो सो आमी आत्मे सो देवूय जावन आसा आत्मो आतां भावान वाचला तें कितें गॉड इज स्पिरीट अँड दोज हू वर्शीप गॉड मस्ट वर्शीप हिम इन स्पिरीट अँड ट्रूथ म्हटल्यार देव जावन आसा आत्मो आनी जो कोण देवाक बुजता तो देवाक कशे भशेन बुजोंक जाय आत्म्यान आनी स्वतान आत्मा जावन आसा आमी आनी तोच जावन आसा देवाचें उतर आमचे भितर आत्मो आहा आनी ही जी कूड आहा ती जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर ह्या कुडीन कोण रावता आत्मो प्रेज गॉड सो हे देवाची उतरां जी आमी वळख घेता ती कोणाक फायद्याक पडटा कुडीक पडटा वा आत्म्यांक पडटा आत्म्यांक जरी तर आमचो आत्मो गोट आहा जाल्यार सगळे आमचे गोट आसा पूण आमचे दान माणकेचेर आहा आमचे कुडीचेर बायलेचेर पूण आमचे दान मन आसपाक जाय आमच्या आत्म्याचेर कित्याक आमी जावन आसा आत्मे प्रेज गॉड कोंकणीन वाचता देव आत्मो आनी ताच्या बुजप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान बुजोवंक जाय कितें म्हणटा देव जावन आसा आत्मो आनी जी कोण तेका बुजता तेणी कशे भशेन बुजोवंक जाय आत्म्यान आनी स्वतान प्रेज गॉड सो आत्म्यान आनी स्वतान आत्मो जावन आसा आमचो आनी स्वत जावन आसा देवाचें उतर सो देवाक आमी तर बुजोवंक खऱ्यांनीच सोदता जिव्या देवाक तर आमी बुजोवंक सोदता जाल्यार आत्म्यान आनी स्वतान देवाक आनी आमचें कांय नाका स्वतान उलोवंक जाय म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे उलोवंक जाय जरी तर ते देवाच्या उतरा प्रमाणे न्हू ते स्वत न्हय जायते फावटी आमी आमकां दिसता ते स्वत म्हणून घेता आनी तेजे वयर आमी उलयता पूण तें स्वत न्हू देवाच्या उतरा प्रमाणे आहा तेंच स्वत आनी देवाचें उतर तर स्वत जाल्यार ह्या स्वताकूच आमी वयलो पयलो जागो दिवंक जाय आमच्या जिवितांत स्वताच तोंडार आसपाक जाय कित्याक सुरवातेक सावन जेन्ना स्वर्ग आनी संवसार देवान रोचलो तेन्ना काळोख आसलो पूण देवान काळोख उलोवंक ना उजवाड उलयलो आनी तोच उजवाड आतां देवान आमकां दिला आमचे भितर जी येता तो जावन आसा पवित्र आत्मो आमच्याय जिवितान कसलीय परिस्थिती आसा पासून जाल्यार आमी उजवाड उलोवपाक जाय कित्याक ते उजवाड जावन आसा पदवेचो ते उतर जावन आसा पदवेचे ते उतर जितले आमी उलयता आमच्या जिवितान त्या काळोखाक आनी रावंक जायना आतां हिंगासर तर लायट बंद केल्या काळोख आहा काळोख आहा सगळ्याक आनी आतां आमकां उजवाड जाय जर आमी कोणाक फोन मारतले न्हू पूण लायट आहा हिंगासर कनेक्शनूय आहा करंटूय आहा सगळें आहा करंटूय आहा लायट सप्लाय आहा सगळें आहा पूण तुजी स्विच तर बंद आहा जाल्यार तुवें कितें करचें पडलें स्विच ऑन करची पडली तूं तर स्विच ऑन करिना जाल्यार तुका उजवाड दिसती पडटलो तेच भाशेन देवान आमकां हो स्विच बटन दिला हें उतर उलोवपाक जितले आमी उलयता तितले आमच्या जिवितान जो काळोख आहा दिसती पडटालो तो आमी काळोख उलोवंक फावना पूण आमी उजवाड उलोवपाक जाय आनी उजवाड म्हळ्यार देवाचें उतर आतां हिंगासर तर काळोख आसा लायट ऑन करिना बारी तो काळोख आनी रावता ते काळोखाक आनी पदवी ना तेच भाशेन जो उजवाड आमचे भितर आसा पवित्र आत्मो आहा तो पवित्र आत्मो रावता हें उतर आमी उलयतली म्हणून जे भाशेन तो पयलो उदकार बोवाडे मागतालो सुरवातेक देवान जेन्ना स्वर्ग आनी पृथ्वी रचलेली आनी कितेंच नासली कसलोच आकार नासलो कितेंच नासले सगळे काळोखान बुडलेलो समदीर पूण जेन्ना देव उजवाड उलयलो पवित्र आत्म्यान ते उतर घेतले आनी घडोवन हाडले पवित्र आत्म्यान म्हणलें राव मातसो राव मागीर घडयता त्याच टायमान घडोवन येयले सो तोच अधिकार आतां म्हाका आनी तुका दिल्लो आसा पूण हो अधिकार आमी घेवपाक जाय तेका लागून जेनेसीस 1:26 आमी घेतलेलो देवान जेन्ना देवान म्हटलें मनशाक रचुया आतां मनशाक रचुया म्हटलें कोणा भाशेन आमच्या सारकेलो आमच्या म्हळ्यार बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तीग जाण आसले
तेंची तिगांयची तेंची भासाभास जाली आनी तेंच्यांनी मनशाक रचपाचो एक निर्णय घेतलो. पूण मनशाक रोखडोच रचूंक ना. पयले सगळे जे कितें मनशाक जाय ते रचला आनी मागीर निमाणो मनशाक रचला. पूण मनशाक आतां रचतना कशे भाशेन रचला? आपले सारकी रचला. म्हळ्यार देवा भाशेन आमी आमकांय रचल्या आनी देव जो भाशेन उलयलो उतर सुरवातेक काळोख आसलो थंय काळोख उलोवंक ना, पूण उजवाड उलयलो आनी उजवाड घडोवन येयलो. तोच अधिकार आतां म्हाका आनी तुका दिल्लो आसा. आतां आमचेर दवरलेले आहा आमी कितलो उजवाड उलयता. आनी उजवाड म्हटल्यार हें सोत, देवाचें उतर. प्रेज गॉड. स्वताचें उतर. सो ह्या स्वताकूच आमी पयलो वयलो जागो दिवपाक जाय. हितून आमी टायम काडपाक जाय. हितून आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करपाक जाय. ताका लागून पवित्र पुस्तक म्हणटा जोशुआ 1:8 दिस बुक ऑफ लॉ शॅल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ युअर माउथ. म्हणल्यार हे पुस्तक आहा ते तुमच्या ओंठांचेर आसपाक जाय. केन्ना? दीस आनी रात. ब्रदर मातशें वाचता जोशुआ 1:8. Joshua 1:8. जोशुआ 1:8. The book of the law shall not be departed from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have a good. कितें म्हटलं भावान आतां? This book of law. दिस बुक ऑफ लॉ शाल नॉट डिपार्ट. म्हटल्यार कितें? हे जे पवित्र पुस्तक आहा, हे सुमूर्तीचें पुस्तक आहा ते आमच्या ओंठांचेर आसोंक जाय. केन्ना? फकत रातचें न्हिदोंक वयताना न्हू देवाक आर्गां दिवं जाय ना. रातचेंच न्हू. दीस बरो गेला आतां रातीक बरी मेवल्या पुरो. दिसांनी रात. प्रेज गॉड. पूण आमी दोत्ता काय हें सुमूर्तीचें उतर आमच्या ओंठांचेर? आमी दवरपाक जाय. आमी रातचेंच दोत्ता. कित्याक रातची आमी न्हिदोंक वयता न्हू आमकां भिरांत. फाल्यां उठतलीं काय आमी? नवो दीस आमी उदेता तो पळयतलीं काय? आमकां हुस्के कोती. पूण देवाचें उतर म्हणटा हें सुमूर्तीचें पुस्तक तुज्या ओंठांचेर आसून दी. म्हणल्यार तुज्या तोंडार आसपाक जाय. केन्ना? दीस आनी रात. दीस आनी रात म्हणल्यार दिसाक कितलीं वरां आहा? 24 वरां. 24 वरां हें उतर आमच्या जिबेचेर आसपाक जाय, आमच्या तोंडाचेर आसपाक जाय. देवाचें उतर जितलें आमी उलयता तितलें तें आमच्या कानार पडटा आनी कानार पडलेलें उतर आमच्या काळजान वस्ती करता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हिंगर कितें म्हणटा पळय, सुमूर्तीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठांचेर आसूं. सगळें बरयलेलें आसा ते वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कोर. दीस आनी रात कितें कोर? नियाळ कोर. आमच्या प्रॉब्लेमाचो नियाळ कोर सांगला. आमची परिस्थिती ज्यो येता, आमच्या जिवितांत जे कितें येता आमकां वायट आयकोंक तेजेर नियाळ कोर सांगला. देवाच्या उतराचेर कोत्तात आमी. कितले जाणां कोत्ता? वयता. कित्याक आमी नियाळ करिना देवाच्या उतराचेर, परिस्थितीचेर कोत्ता म्हणून ती परिस्थितीत घडोवन येता. पूण जेन्ना परिस्थिती येता पूण आतां हांव निर्णय घेता हांव ह्या उतराचेर नियाळ कोत्तेली, ह्या उतराचेरच स्थिर रावतली, तेन्ना ते परिस्थितीक आनी आमचेर कितेंच अधिकार ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हे सारखे बाय आता एक कडे गीत पडना कितें चिंतना येतात. नाही चिंतूक मनुष्य देवाची उतराची साम न्हाय दिवन हाडला जाय फुडें तो चिंतूंक प्रेज गॉड. बाबू कितें चिंता. थँक्यू जीसस. आर्गां जेसू. जायते फावटी आमी उलयता न्हू जॅम पडना. आतां ह्या भावान सांगला म्हणून जॅम पडना. जॅम पडटली आनीक आमकां कितें आतां जॅमूच पडची ना. कित्याक मरण आनी जिवीत आमचे जिबेर आहा. आमी म्हणूंक जाय हांव जेजूच्या गोपान बरे भाशेन न्हिदता. आर्गां तुका जेजू. हांव ऑलरेडी न्हिदता. सांगना जाल्यार आमकां कितें जाता न्हू आमच्या बाबा मन मेळ जाना न्ही ती चिंतूंक वचोंक जाय. सारकें. आमी तितूनच मिसळ जाता. प्रेज गॉड. आमी कितें करता जें कितें येता न्हू परिस्थिती तितूनच आमी मिसळ रावता. तितूनच आमी चिंतना घडयता.
तेका लागून ती परिस्थिती येयल्ली, ती परिस्थिती आमी आतां पोसून दवरल्या आमच्या जिवितान. पूण देवान आमकां अधिकार दिला ते परिस्थितीचेर उलोवपाक, हे देवाचें उतर उलोवपाक. प्रेज गॉड. तेका लागून हिंगासर म्हणटा सुमोर्थीचें पुस्तक, प्रेज गॉड, बावार्थ म्हणल्यार आमकां दिसना पळय तो पयले सुवातेर. दिसती पडटा तेका आमकां बावार्थ नाका. तेका लागून एक्झाम्पलूय घेतला. आमकां पवित्र आत्मा बरे भशेन शिकयता. पूण कितें, आमी तर हिंगासर बसल्या आनी आमचें दान मन तर आनी हूंय हा, जाल्यार आमी कशें शिकतले न्हू? कित्याक सैतानाचें काम तें, सैतानाक नाका हें सत आमी जाणा जाल्ली. कित्याक जेन्ना हें सत आमकां आमी हें सत जाणा जाता तेन्ना हें सतूच आमकां स्वतंत्र करता. म्हळ्यार आमकां एक सुटका फावो जाता ह्या सता कडसून. सैतानाक नाका हें सत आमकां मेवल्लें, हे स्वताची आमकां सत आमकां कोळीत जाल्लें सैतानाक नाका. कित्याक तो हिंगर तूं बसला पासून तेका कांय प्रॉब्लेम ना. पूण ज्या दिसा तुका ह्या उतराची सोजमणी मेवता, तो आनी रावना, तेका कोळीत जाता की तुका देवाच्या उतराची आतां खबर आसा. देवाचें सत तुका कोळीत जाला आनी तो आनीक तुज्या जिवितान रावचो ना. पूण जेन्ना तूं हिंगर बसताय आनी तूं चिंतना आनीक हेजेर घडयताय, पूण देवाच्या उतराक तुजो कान ना, सैतान खुशाल. तो तुका कितें कितें दाखयता. हिंगर बसल्या तूं देवाच्या उतराक बसलाय, पूण तो तुका कितें कितें दाखयता. सगळे हुस्के कितें करूंक जाय, घरा कितें करूंक जाय, खंय वचोंक जाय आसलें, ती तुका भोंवडान हाडटा. पूण आतां आमचेर दवरलेलें आहा, जेन्ना आमी उतराक येता आमी उतराक कान दिवपाक जाय. कित्याक हें उतर आमच्या कानार पडटा आनी देवाचें उतर म्हणटा तुमी सत जाणा जातली आनी सतूच तुका स्वतंत्र करतले. सो हें सतूच जावन आसा पदवेचें. जें कितें सैतानान आमकां गुलामपणान दवरलेली तें आतां ह्या सतान आमी भितर सरल्या आनी त्या सैतानाक कसलोच अधिकार आमच्या जिविताचेर ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. तेका हिंगासर म्हणटा सुमोर्थीचें पुस्तक सदांच तुज्या वोटांचेर आसूं. आसूं म्हणटा, आसचेंच म्हणटा देव फर्स्ट करिना. आसूं म्हणटा. दिस बुक ऑफ लॉ शॅल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ युअर माउथ. म्हळ्यार हें जें सुमोर्थीचें पुस्तक आहा, हें स्वताचें जें उतर आहा, ह्या पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आहा, तेंच आमच्या वोटांचेर आसूंक दी म्हणटा. आसता काय हेंच उतर आमच्या वोटांचेर? म्हाज्या जिवितान नासलें, पूण आतां एक कोरणेन घालून 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 हे कितेंय परिस्थिती येयली पासून जाल्यार भियोंक जायना. आयज एक 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 धाकटीच खबर सांगता. जेन्ना आयज सकाळीं उठली, म्हाका खबर आहा आतां हिंगर येवपाक जाय. सैतान जायते दाखयता. 2-3 दीस जाले तो मातसो ब्लेस्ड आसलो. आयज आंटी ब्लेस जाली आनी अशी ब्लेस जाली की हांवें तुका अशी कॉल केल्लें कित्याक कोणाक हाडटा म्हणून. पूण म्हाका दिसता सांगूंक, दिसती पडटा तें, पूण ना, हांव आलोंक ना. देवाच्या उतराचेर थीर रावली, हें जिबेचे देणे उलयली, देवाचें उतर घातलें घरान, तें उतर चालूच रावलें आनी केन्ना तेका सुटका फावो जाली कांयच कोलीत जावना. आतां म्हाका तर हिंगर येवंक जाय, मागीर तें घरान एकलें आसतलें. हुस्को दाखयता सैतान, पूण तितलें देवूय तुका दाखयता तूं कितलें म्हाज्या उतराचेर थीर आसाय, तूं कितलें घोट आसाय म्हाज्या उतराचेर. पूण आमी भायर सरच्या आदी सारके सगळे जाग्यार. आतां जरी तर हांव हें उलोवन ह्या भयणीक सांगता अशें अशें म्हाज्या घरान घडलां, हांव घोडेक येवंक पावची ना, सैतान तीच रीक घेता. सैतान रावता हें उतर आमी उलयतलीं काय म्हणून. पूण जेन्ना तूं थीर आसताय उतराचेर, तूं जाणा हें उतर कशे भाशेन तुज्या जिवितान काम केलां आनी करीत आसा. तूं कसलीय परिस्थिती येयली पासून जाल्यार आमी हालची दवरची ना, पूण आमी ह्या उतराचेरूच थीर रावतलीं. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तेका म्हणटात बावाड. म्हाका जायतें दिसती पडटालें सकाळीं उठलेल्याक, पूण हांव आलोंक ना. उतराचेर थीर रावली, उतर घेवन बसली, जिबेचे देणे उजार केले आनी भायर सरच्या आदी सगळे आपाप जाग्यार पडले. असो टायम पासून येयलो, या गाय दाखोवया गाय, पूण ना. जेन्ना आमी ह्या उतराचेर थीर आसता आमकां कितेंच लागोंक जायना. हे उतराक आमी वयलो जागो दिवंक जाय. हें जावन आसा सत. ह्या सता बरोस आनी कितेंच सत ना. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा तुमी सत जाणा जातली आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतलो. जॉन 8:30 ऑनवर्ड्स म्हणटा. आतां जेन्ना देवाचे शीस, जेजूचे शीस आहले न्हू, ते सगळ्याक वयताले पळय. सगळे मिलाग्री वचोरया तेणी पळयल्ल्यो आपल्या दोळ्यांनी. पूण जेन्ना तेंचो टायम येयल्लो तेन्ना तेणी केल्यो त्यो मिलाग्री केल्यो जायते कोडे करूंक ना. कित्याक
उण्या बावाडताक लागून. सो हो बावाड तर वाडटलो जाल्यार ह्या देवाच्या उतरानूच आमकां उतर आयकोन आनी आयकोनूच हो बावाड आमचो वाडटा आनी चोडटा. सो ह्या देवाच्या उतराकूच आमी पयलो वयलो जागो दिवया. प्रेज गॉड. तुमी रोकपाट जाल्ली वस्तुरीची गजाल आयकल्या कशी भशेन आसलें जिवीत तिजें? प्रेज गॉड. सारक्यान जे येताली आनी ती सगळी वायांनी उठलेली ना, ती रोकपाट आसली. ती 12 वर्सां तिका तिच्या कुडीनसून रोगत हें जातालें आनी तसल्या वस्तोरेक भायर भोंवपाक तेज्या कायद्या प्रमाणे अलावड नासलें. तेका फातराचो मार आसलो. पूण जेन्ना ती वस्तोरी जेजूची खबर आयकोता 12 वर्सां तिणें जें कितें आपल्या कडेन आसलें तें सगलें वगडायलें. म्हटल्यार तिणें खूब दोतोर केले पूण तिका कितेंच बरेंपण जावंक ना. प्रेज गॉड. टायम आसा? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तो आमी थिया माक पळय बावाड जेन्ना आमी म्हणटा न्हू, ह्या बावाडताची आमकां गरज. पळोवया कशे भाशेन ही वस्तोरी जी 12 वर्सां तिची परिस्थिती आसली पूण जेन्ना ती जेजूची खबर आयकोता, जेजू कितें बरेंपण केलां ती तिच्या कानार पडटा, तितून ती आपल्या मनाची नवसरण करता. आतां तुमी हिंगासर येयल्या, तुमकां हें उतर हांव उलयता जायत पूण म्हाज्या तोंडानसून पयत वतना उलयता. तुमकांय खंय तरी हें उतर लागता. आमकां हें कळना पूण जेन्ना आमचे जिवीत आमी हें उतर घेवन जे उतर सांगता ते भाशेन ते आमी कोडणेन घालता तेन्ना आमकां कळीत जाता की ह्या उतरान सगळें बरेंपण आसा. प्रेज गॉड. काडला ब्रदरी? मार्क 5:21 ऑनवर्ड्स. होय. And when Jesus had crossed again in the boat to the other side, great crowd gathered about him, and he was beside the sea. Then came one of the rulers of Sagno, Jairus by name. Seeing him, he fell at his feet and implored him earnestly, saying, "My little daughter is at point of death. Come and lay your hand on her, so that she may be made well and live." And he went with him, and a great crowd followed him in throngs about him. There was a woman who had a discharge of blood for 12 years, and who had suffered much under many physicians, and had spent all she had, and was no better but rather grew worse. She had heard the report about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his garment. For she said, "If I touch even his garment, I will be made well." And immediately the flow of blood dried up, and she felt in her body that she was healed of her disease. प्रेज गॉड. सो हिंगासून आतां आमी कितें आयकलां? हिंगर कितें म्हणटा पळय आं, जेजू नव्यान होड्यार चडोवन दर्याचे पेले तोडेक वेतोच लोकांची व्हड उरपोज ताचे सोशी एकटवली. सो जेजू जेन्ना येयलो तेन्ना एक व्हडली व्हड उरपोज जेजू कडेन लागीं येयली, एकटवली आनी तो दर्याचे दोडेर आसलो. जेजू खंय आसलो? दर्याचे दोडेर आसलो. तेन्ना जायरस नांवाचो एक देवस्थानाचो अधिकारी आयलो. जायरस वळखता तुमी? जायरस म्हटलेलो कोण तो जायरस? जायरस एक देवस्थानाचो अधिकारी. तेजे चेडूं बरें नासलें. आतां तो जेजूशी कित्याक येयल्लो? जेजूक सांगपाक तूं यो आनी म्हज्या चेडवाचेर हात धरून मागणें कर. जेजू तेन्ना संवसारान आसलो न्हू, म्हणून तो येयलो. आतां आमच्या जिवितान तर अशी खंय परिस्थिती आहा जाल्यार आमी जेजूक सांगतली वा आमीच आतां अधिकार घेतली. आमी अधिकार घेतली. त्या टायमार जेजू आसलो म्हणून तो जेजूशी येयलो आनी तेजो बावार्थ कितें आसलो? तो हात धरतलो आनी मागणें करतलो आनी तें
बरें जातलें. प्रेज गॉड. सो हिंगासर कितें म्हणटा, तेन्ना जायरस नांवाचो एका देवस्थानाचो अधिकारी आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो. कोणाक पळोवन पांयां पडलो? जेजूक पांयां पडलो आनी ताचे कडेन अशें लालयोन मागलें, म्हजी धूव मरणाचे तोंडेर पावल्या. म्हणल्यार म्हजी धूव शी इज एट द पॉयंट ऑफ डेथ. एक मरणाच्या तोडेक आहा म्हजी धूव. ये आमी ताचेर तुजे हात दवर, तिका बरी कोर, तिका वाचून दी. आतां कितें म्हणटा जायरस? जायरस म्हणटा, यो म्हाजे बारी यो, म्हज्या चेडवाचेर हात दवर, मागणें कोर, आनी ती बरी जाली आनी तिका वाचोनी, तिका जियोनी. धाकटें भुरगें तें 12 वर्सांचें. प्रेज गॉड. अशें ताचे कडेन लालयोन मागलें आनी तो ताचे बराबर गेलो. कोण गेलो ताच्या बरोबर? जेजू आतां वाटेक आहा. कोणागेर वचपाक? जायरसागेर वचपाक गेलो. पुष्कळ लोक ताचे फाटल्यान वेतालो आनी ताका केचतालो. म्हटल्यार एक गोड्डी आसली आनी सगळे एकामेकाक आदवताले. 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली थंय एक बायल आसली. आतां ही रोगपाट जाल्ली बायल कितें आतां? जेन्ना जेजूक घेवन जायरस आपल्या घरा वयता दुयेचेर मागणें करूंक, ती वाटेर कोण मेवता? ही रोगपाट जाल्ली वस्तरी मेवता. प्रेज गॉड. सोबार वैजांशी वखद करतना जायते सोसून आनी सगळो आपलो दुडू खर्चून तिका कांयच गूण पडूंक नासलो, पूण तिची गोत अदीक पाश्ट जाल्ली. जे कितें तिच्या कडेन पयशे आसले ते तिणें सगळे ओगडायले. कोणाक? दोतोरांक. पूण तिका कितें बरेपण फावो जालें? तिका कितेंच बरेपण जावंक. पूण अदीक म्हणल्यार तिची जी परिस्थिती आसली ती आनीक इबाडूंक लागली, आनीक गंभीर जाली. बरी जी कितें आसली तेज्याकीन पायस जाली. प्रेज गॉड. जेजूची खबर आयकून ताच्या वस्त्रांकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. आतां हिंगा 2 भाशेची मनशां आहा. एक आहा जायरस. जायरसाचें कितें आहा बावाड? जेजू तर येवन आपल्या चेडवाचेर हात धरून मागणें केलें जाल्यार तेका बावाडता आहा की तें जियेतलें, बरें जातलें. ही बायल कितें? हे बायलेक जेन्ना जेजूची खबर कळीत जाता, ही बायल कितें म्हणटा? जेजूच्या आंगवस्त्राकूच तर आपण हात लायलो जाल्यार हांव बरी जातली. ही आपूण हात लावंक सोदता. ही बायल जेजूक आपूण हात लावंक सोदता. जायरसाचें कितें आहा? जायरसाक जाय जेजून आपल्या दुयेचेर हात धरून मागणें केल्लें. सो हिंगा 2 भाशेचे बावार्थ आहा. प्रेज गॉड. जायरसाचो बावाट जेजू येवन मागणें करूंक हात धरून. हे बायलेचो बावाड आपूण वचून जेजूच्या आंगवस्त्राकूच तर आपण हात लायलो जाल्यार आपूण बरी जातली. त्या टायमार जातली. तेका लागून जेन्ना तिच्या कानार जेजूची खबर पडली ती म्हणोंक लागली. कितें उतर म्हटलें तिणें? जरी हांव जेजूच्या आंगवस्त्राक हात लायलो जाल्यार हांव बरी जातली. हे म्हणून जी 12 वर्सां तिची परिस्थिती आसली ती परिस्थिती तिका आतां दिसती पडना. तिका बावार्थ येवंक लागलो. कितें? जेजून जे कितें बरी कामां केल्ली ती तिणें आयकली, तिका कळीत जाली आनी तेच तिणें मानून घेतलें. जरी तर हांव जेजूच्या आंगवस्त्राकूच हात लायलो जाल्यार हांव बरी जातली. आनी ह्या बावार्थान ती भायर सोदता. कित्याक कायद्या प्रमाणे तिका भायर सरप ना, पूण ती भायर सोदता आनी जेजूच्या आंगवस्त्राक हात लायता. आनी कितें जाता त्या टायमार? ती बरी जाता. कशे भाशेन कळीत जाता? जेन्ना ती हात लायता तेन्ना जेजूच्या आंगांसून एक पावर भायर सरता, एक पदवी भायर सरता आनी ती हात लायता. जेजू आतां विचारता, कोणें म्हाका हात लायला? जेजू नको आसता कोणें हात लायला तो जाणा, पूण तो तोरी विचारता. पूण ती बायल मातशी भिरांतेन बसता. कित्याक कायद्या प्रमाणे तिका अलाउड ना भायर सरोंक. ती आतां भावार्थान भायर सरली. तें उतर म्हणून तें उतर कानार पडोन तिच्या मनाची नवसरणी जाली. तेका लागून ती भायर सरता, जेजूक हात लायता आनी ती अणभवता आपल्या कुडीन बरेपण. एक पेकोवणी अणभवता ती. प्रेज गॉड. त्याच वखदार प्रेज गॉड फुडें वाचया. जेजूची खबर आयकून ताच्या वस्त्रांकूच हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली अशें तिणें म्हटलें. देखून
लोकां मोदल्यान ताच्या पाटल्यान ती गेली आणि ताणे पाटल्यान ताच्या आवरणांक हात लायलो, म्हणजे तेच्या आंगवस्त्राक हात लायलो. आता ती कोणाक पळय नासतना वयता, भियेन नासतना वयता, कित्याक तिका आतां एक बोरवासो हा की तेच्या आंगवस्त्राक तर आपल्यान हात लायलो जाल्यार हांव बरी जातली. आणि रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आणि आपूण पिडेतली बरी जाली म्हूण तिच्या आंगान तिका भोगले. जेन्ना तिने हात लायलो, जे रोगत तिची रोगपड आसली 12 वर्सां हात लायना बारी ते रोगत सुकले आणि तिने ती पेकोवणी अणभवली. प्रेज गॉड. तिच्या आंगान तिका भोगले आणि त्याच घडयेर आपणाकूच गुण भायर सोडलो म्हूण आपणाच्याच भितर रोकडोच जाणा जावन म्हज्या वस्त्रांक कोणे हात लायलो. आता जेन्ना ती हात लायता जेजूकूय कळीत जाता की आपल्या आंगांसून एक गुण भायर सोडलो, एक पावर भायर सोडलो आणि तो विचारता म्हज्या आंगवस्त्राक कोणे हात लायलो. म्हणजे जेजू खबर नासली ती वस्तोरी म्हणून, तिका खबर आसली पूण तरी तो विचारता. प्रेज गॉड. कोणे हात लायलो अशें म्हणून जेजून लोकां वाटेन वळोन विचारले. तेणे म्हटले आणि तो लोकां वद्दान पळोवंक लागलो कोण तरी सांगता काय म्हणून, हांव काय म्हणून. प्रेज गॉड. पूण लोक ताका चेचता म्हूण तूं तर पळेताय. आता कोण म्हणटा लोक तुका चेचता म्हूण तूं तर पळेताय. आता शीच म्हणटात, आपोस म्हणटा. आणि तोरी म्हाका कोणे हात लायलो अशें ताणे शिसांनी ताका म्हटले. म्हटल्यार तूं आतां जाणाय चिकार गोट बी हा, सगळे तुका हात लायता आनी तोरी तूं आमकां विचारता कोणे म्हाका हात लायलो. जेजूक आतां जाणा जावंक जाय कोण ती बायल. जेजूक खबर हा पूण ती बायल फुडें येता सांगता कशे भाशेन तिने सुरवात केल्या तें आतां जेजूक आयकोंक जाय. प्रेज गॉड. आणि अशें कोणे केलें तें पळोवंक ताणें सोबार पावटी नदर मारली. आतां जायते पावटी ताणें विचारलें 2 फावटी आनी सोबार पावटी ताणें नदर मारली जेजून कोण सांगता काय पूण कोणूच फुडें येना. तेन्ना भियोन आनी कापून आपणाक कितें घडलेलें तें जाणा जावंक ती बायल लागीं सरली आनी ताच्या पांयां पडली. ती आतां बायल जी रोगपाट आसली 12 वर्सां, जेन्ना ती जेजूच्या आंगवस्त्राक हात लायता आनी तिका तें रोगत सुकता आनी ती पेकोवणी अणभवता आपल्या कुडीन, ती आतां बायल जेजू विचारीत आहा म्हणून ती भिरांतेन बसता. पूण पयलीं कशी बायल सोदिल्ली ती बावडतान, पूण आतां भिरांत येता कित्याक जेजू विचारता न्हू. कायद्या प्रमाणे असली वस्तोरेक भायर सरोंक अलाउड ना, पूण ती मातशी भिरांतेन बसता. ती बायल लागीं सरली आनी ताच्या पांयां पडली आनी सगळे सत तिने ताका सांगले. आतां कोणाक सांगले सत? हे बायलेन जेजूक सांगले. तेन्ना तिका म्हटले दुवे म्हजे तुज्या बावार्थान तुका बरी केल्या. शांतीन वच आतां आनी तुज्या पिडेतली मेकळी जा. म्हटल्यार कितें? ही वळ भोव गरजेची. कितें म्हणटा? ताणें तिका म्हटलें दुवे म्हजे. आमी जण एकली जेजूची बापाची धूव आनी पूत न्हू, आमकांय तेच भाशेन तो उलो करता दुवे म्हजे पुता म्हजे. हिंगासर तो म्हणटा दुवे म्हजे तुज्या बावार्थान तुका बरी केली. मागण्यान बरी केली म्हणटा तुज्या बावार्थान. सो कितें गरजेचें? बावाड. तुज्या बावार्थान तुका बरी केली. आनी खंयचोरूच म्हणना पवित्र पुस्तक तुज्या मागण्यान तूं बरी जालें, तुज्या बावार्थानूच म्हणटा. तेका लागून हो बावार्थूच भोव गरजेचो. प्रेज गॉड. बावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आतां आनी तुजे पिडेतली मेकळी जा. शांतीन वच म्हणटा आनी तुज्या पिडेतली मेकळी जा. तुज्या बावार्थान तूं बरी जालें, पूण तूं हें जें तुका मेवलां बरेंपण तें चालूच दवर म्हणटा. आमी कितें करता? आमकां आमची पेकोवणी मेवतकूच आमी उगी बसता आनी कित्याक वसोंक जाय. पूण हिंगासर जेजू जावन ते बायलेक सांगता शांतेन वच आनी तुजी पेकोवणी तुजे पिडेतली मेकळी जा. म्हटल्यार तो कंटिन्यूस प्रोसेस. तिने बरेंपण पळयलें पूण आतां तिजेर धरलेलें आहा ती आतां ते चालूच दवरूंक सोदता ओ ती इसवर घालूंक सोदता. देवाचें उतर चालूच आसपाक जाय. तें जोशुआ 1:8 आमकां सांगता न्हू. हे सुमूर्तीचे
उतर तुमच्या वोटांचेर आसून दी. हे उतर आमचे दीस आनी रात आमच्या वोटांचेर आसपाक जाय. आनी तेच जेजू तिका कोळीत कोत्ता. शांतेन वच म्हणटा तुजे पिडेंतली मेकळी जा. मेकळी जा म्हणटा म्हणजे तो कंटिन्युअस प्रोसेस. तू जाली म्हणना, ती बरी जाली, ती अणभवता, पूण तिने आतां चालूच दवरपाक जाय. ह्या देवाची वळख घेवंक आमच्याय जिवितान जेन्ना आमकां कितें जाय पडटा, आमी ह्या देवाच्या उतराक लागीं रावता, ह्या उतरार आमकां बरेपण फावो जाता. अशें न्हू की ह्या उतराचेर आमी इसवर घालपाक जाय. हे उतर आमी चालूच दवरपाक जाय. प्रेज गॉड. हे उतर आमी चालूच दवरपाक जाय. तेच जेजू तिका सांगता, शांतेन वच. जे तुज्या भावार्थान तूं बरी जाल्यार तूं शांतेन वच आनी तुजी पिडेंतली मेकळी जा. ही पिडा देवा कडसून येयना, ही सैतानाची. सो आमच्याय जिवितान कसलेय पिडेंत आमी कश्टवता जाल्यार हे उतर जावन आसा पोदवेचे. जे भाशेन हे वस्तोरेन ह्या आंगोस्त्रा हात लायलो, आमकां आतां जेजू कडसून हात लावपाची गरज ना. हे पवित्र पुस्तक आमचे कडेन आहा. ह्या पवित्र पुस्तकाक आमी भावार्थान हात लावंक जाय आनी ज्यो बसावण्यो जे सत आहा तेच आमी मानून घेवपाक जाय. प्रेज गॉड. त्या टायमार जेजू आसलो संवसारान, आतां तो बापाच्या उजव्याक बसला. तेजो जो आदारी आहा तो आमचे भितर आहा. प्रेज गॉड. आत्मा आहा. सो आमकां आतां हात लावपाची ओ मागणें करपाची गरज ना. जेन्ना आमी हे सत जाणां जातली, हे सतूच आमकां स्वतंत्र करता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमल ऐकले पासून कितें विचारूंक जाय? कितें सजमोंक ना तुमकां? विचारूं येता. बायबल नको. ओके, बायबल वाचूंक नको, पूण जे कितें देवाची शिकवण येता, देवाच्या उतराची शिकवण येता ती युट्यूबार येता, ती आमी आयकोंक जाता न्हू, वो कोणा कडसून वाजून घेवंक जाता. पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. जरी तर म्हाका एक आवड आहा, हांव नको वाजूंक, हांव कांय शिकोंक ना. आमच्या हितून अहे मनीस आहा जे शिकोंक ना पूण देवाचें उतर वाचून परगडटात. प्रेज गॉड. एक वय शांतीन वच. सजमणे मेळोंक ना तुका? जेजूच्या गायन्या बोले ते होतं. वय ते उतर, ते सांग. ते उतर आमी म्हणपाक जाय. आतां जोडी तो तुज्या कुडीन कसली दूख आहा ओ कितें आसा जाल्यार तुवें ते दुखीचेर नियाळ करूंक जायना, पूण देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक जाय. आनी देवाचें उतर म्हळ्यार आमी बरी जाल्या, जातेली न्हू, ऑलरेडी जाल्या. प्रेज गॉड. रक्तान बरी झाली. रोगतान बरी जायना, आमी जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. आनी जेजूच्या रोगतान जे आमचे पातकांचे फारीकपण आसले त्या रोगतान जेजून फारीक केला. सो देर आर टू थिंग्स, रोगत आनी जेजूचे गाये. सो जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्यात आनी जेजूचे जे रोगत आहा तितून आमच्या पातकांचे फारीकपण देवान जेजून फारीकपण केला. ही हॅज पेड द प्राइज विथ हिज मोस्ट प्रेशियस ब्लड. जे रोगत, जे जिवे रोगत आयज पासून ते जिवे आहा त्या रोगतान जेजून फारीकपण केला. कसले? आमच्या पातकाचे. प्रेज गॉड. सजमता तत्मने तुका पेकोनी कशी घेऊन जाय की कोणी तुका आता कितें उलयतली तो? सांग. तुया सांगते तुया आयशार तर आता कोई पेकोनी घेतली एक अशी केल्यार हा प्रेज गॉड. कशी पेकोनी घेते ती. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. वखतपासून ह्या जेजूच्या नांवान ओके, आमी हिंगासोर स्टॉप करुया आनी मागीर उलोवया. कोणाक कितें हें बी जाय जाल्यार मागीर जेजूक आमी आर्गां दिवया, वाखाणुया. ह्या टायमा खातीर, ह्या घडये खातीर, ह्या गोराब्या खातीर, ह्या घरा खातीर, ह्या सुवाते खातीर जिंगो जी देवाच्या उतराची परगटणी जाता आनी जाल्या, जी लोकांक उतराची खबर ना, तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा म्हजे पोरजेचें निसणटण जालां. सैतान येता चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक, पूण जेजू क्रिस्त आयला आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. हे सुबामपणाचें जिवीत तर आमी अणभवतली जाल्यार ह्या उतरांतल्यान हें जिवीत आसा. आर्गां तुका बापा हे शिकोवणे खातीर, ह्या वेळा खातीर, ह्या आमच्या सगळ्या भाव भयणां खातीर जी कोण हिंगासोर टायम काडून तुज्या उतराक येयल्या, तुजें उतर तेंच्या कानार पडलां आनी जे कितें प्रश्न तेंच्या जिवितान आसले ताका एक तेंकां एक सत खबर कळला, हे स्वताची तेंकां वळख गावल्या. आनी तुजें उतर म्हणटा तुमी 7 जाणां जातल्या आनी 7च तुका स्वतंत्र करता.
आर्गां तुका बापा ह्या उतरा खातीर हें उतर जावन आसा जिवे, हें उतर जावन आसा सडसडीत, हें उतर जावन आसा दोनी वद्दान पाजलेले तलवारी भाशेन जंय खंय वचोन सैतानान आमका आमी सैतानाची गुलाम जाल्ली ताजे येद्याच वक्तार ताजे निसणटण जाला म्हूण आमी तुका आर्गां दिता बापा. आनी तुजें उतर जावन आसा उजवाडाचे आनी तोच उजवाड जावन तुवें आमचे भितर आमकां दिल्लो आसा, आमचो आदारी, आमचो शेराती. आमी तुका आर्गां दिता बापा जेजू क्रिस्ताक जो तुवें धाडलोय, तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें ओपून दिलोय. आनी जी कोण भावार्थ दवरता, जी कोण सत मानता ती सासणीक जिवीत अणभवतली. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा हे शिकोवणे खातीर. हे जे भाव भयणांक ही शिकोवण म्हज्या तोंडानसून तूं उलयलाय ती तुवें भोव सोंपी केल्याय. तुजे जायते एग्जाम्पल तुवें आमकां शिकयल्याय म्हूण हांव तुका आर्गां दिता, हांव तुका वाखाणटा. आनी जी कोण भरादीक वजें घेवन ह्या सुवातेर येयल्ली ते वजें ती हिंगासरूच साणून वेता, तुज्या पांयाशी तें आपटिता म्हूण आमी तुका आर्गां दिता बापा. कित्याक तुज्या कडेन जायना तसलें कांयच ना. तुवें सगळें आमकां ऑलरेडी करून दवरलाय. तुज्या पुता उदेशी तुवें आमकां आशिर्वादीक केल्याय, तुवें आमकां गिरेस्कायेन भरल्याय, सगळ्या देण्यांनी भरल्याय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता बापा. आमी तुका वाखाणटा. थँक्यू जीसस. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा. ह्या आमच्या भाव भयणां खातीर जाणें हें दार तुज्या उतराचे परगोटणेक उक्तें केलां तांकां तुवें सगळ्या आशिर्वादान भरल्याय आनी भावार्थ म्हणल्यार दिसना तितून स्वत मानो. आर्गां तुका बापा हो भावार्थूच आमकां गरजेचो, हे भावार्थूच आमकां जाय. जे कितें तुज्या पुता उदेशी तुवें आमकां ऑलरेडी दिलाय ते तर आमी आमच्या जिवितान अणभवतली, आमी त्या आमच्या जिवितान पळयतले जाल्यार ह्या भावार्थाची गरज. सो ह्या देवाचें उतरूच आयकोन हो भावार्थ येता. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया.